दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व वीक्षकांक विनोद गंगोळीचो प्रणाम. मोगाच्यान परत एक पावटी समर्पण या विशिष्ट कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार हांव आशेतां. वय हे कार्यक्रम समर्पित जिविताची वळख आनी झळक दिवची आनी समर्पित जिविताद्वारी आमच्या धर्म भयणींनी सामाजीक दिवची ते मिसांव आमी तुमच्या मुखार हांगासर दाखोवच्या खातीर आरंभ केल्ले हे वर्तें कार्यक्रम सर्वांच्या मेसवणेक पात्र जाला. तर आज परत आमी एका विशिष्ट व्यक्तीची परिचय दिवन एका धर्म भयणीची तिचे मिसांव कितें तें तुमकां कळीत करच्या इराद्यान आमी हांगासर आज मंगळूर प्रोविन्सांतल्या समाज सेवा केंद्र शांती संदेश ट्रस्ट हांगासर आमी संदर्शन काण घेवंक आयल्या. आनी आज ह्या संदर्शनांत आमचे संगी हांगासर आसात मानादीक भयण दुल्सिन क्रास्ता अर्सुला फ्रांसिस्कन सिस्टर. अर्सुला फ्रांसिस्कन मेळांत समर्पित सेवा ती दिवन आसा. आनी प्रस्तुत मंगळुरांतल्या मंगळूर प्रोविन्सांत समाज सेवा केंद्र ती शांती संदेश हांगासर तिचो निस्वार्थ वावर ती चलोवन आसा. आनी आज विशिष्ट समाज सेवेद्वारे समाजीन विशेष रितीचे मिसांव ती दिवन आसा आनी सोम्याचो संदेश ती प्रसारून आसा. तर येया आज भयण दुल्सिना संगी थोडो वेळ आमी खर्चुया. सिस्टर दुल्सिन, तुमकां दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक मोगाचो स्वागत. थँक्यू. सिस्टर, निजाकी आमकां आज व्हरतो संतोशाचो दीस. कित्याक म्हळ्यार समाज सेवेंत साबार जाणांनी तांची देणगी दिल्या. पूण आज आमी विशेष रितीर हांगासर आयल्या एक विशिश्ट मिसावांत तुमी फाटल्या साबार वर्सांतून तुमकांच तुमी समर्पीत केला. आनी ते मिसांव जावन आसा समाज सेवेचे मिसांव. ह्या मिसांवा विशीं तुमची वळख दिवची मात्र न्ही, तुमच्या वावराची झळक दिवंकी आमी हांगासर आयल्या. तर सिस्टर, पयल्या सुवातेर म्हाका तुमचे लागीं एक सवाल विचारूंक जाय. हे देव आपोवण्याचें प्रेरण तुमच्या जिवितांत केदाळा आनी कशें तुमकां प्राप्त जालें? म्हजी फिरगज आरवा आमच्या फिरगजेतावनूच आनी फिरगजेंतलें जिवन आमचें कुटुंबान जिवित म्हज्या धर्मीक बेसाक एक प्रेरण म्हूण सांगेत. आमच्या कुटुंबा जिवितांत देवा पळोवण्या खातीर आशिल्ली उर्बा आनी प्रोत्साहक देवान आशिर्वाद घाला. आमगेर 3 देव पळोवणी, हांव, म्हज्या फाटलो भाऊ आतां लोरेटोचो विगार आनी म्हजी ताच्या फाटले आनेकली भयण ते आमच्याच मेळांत आसा, ते चेन्नय आसा काम करता. आमी ते गाय देवाच्या सेवेंत काम करतात आसा. हर एका रितीन आमकां घरची आमच्या कुटुंबाची प्रत्येक जाण आमची भाऊ भयणी माय आतां बाबणां हर एकली आमकां हर एका विशयान सपोर्ट करतात आनी आतांय आमचे खातीर मागतात. आमच्या कुटुंबांत आमी आमचें घर आरवा म्हूण तुका सांगलें. आरवांत आयिल्ले सर विगार तांचें जिवीत तांणी केल्लो त्याग आमकां एक प्रेरण. आमच्या आरवा फिरगजेतान मस्त देवा पळोवणी आसात आनी देवा पळोवण्यांची फिरगज म्हणून मंगळूर दिएसेचें तें नांव वाडल्या. कितें म्हळ्यार हांव ल्हान भुरगें आसतना आमचे थंय आशिल्लो फादर बेंजामीन डिसोसा, ताचे उपरांत फादर माथायस, ताचे उपरांत फादर वालेरियन, ताचे उपरांत फादर जोझेफ, ताचे उपरांत आयिल्ले विगार सर्व मस्त तांचें एक हेजें की जीवन मस्त आमकां मेल फांगता सगळ्यांक. आमच्या फिरगजेन सिस्टरां नात, पूण आमच्या फिरगजेंतान मस्त सिस्टरां देव पळोवण्याक आयल्यान. आमचो पयसिल्लो वाडो आरवा फिरगजेंत त्या वाड्यांत एक इस्कल आसा, आमचें प्राथमीक इस्कल. त्या इस्कलांत आमकां हर एका आयतारा मीस आनी त्या मिसाक 7 मैलां चलोवंक आसा आरवातां. 7 मैलां चलोवन येवन 7 मैलां फाटीं चलोवन वची आमच्या विगारांची एक समर्पण, तांचे समर्पीत एक वावर. तेंत आमकां एक मेलफांत आनी एक प्रेरण म्हूण सांगेत. मागीर एक कुटुंबां जिवीत, आमच्या कुटुंबांत आशिल्लें मागणें, आमच्या कुटुंबांत देवा पळोवण्या खातीर आशिल्ली आशा,
भुरग्यांनी देवा पुण्याक वचचें म्हणलें प्रेरण प्रत्येक सावन म्हज्या मांयचें बाबाचें मागणें म्हज्या व्हडल्या भावा भयणीचें प्रेरण हें पुराय म्हाका देवा पुण्याक येवंक प्रेरण जालें. निदाक जाल्यार व्हरतो संतोश जालो तुमी एक विवरण दितना हांवें तुमच्या आरवा फिरगजेक पावल्ले बरी म्हाका भोगलें. पूण एक फिरगज म्हणटना फिरगजेन सवार कुटुंबां सांगाता मेळटना फिरगज जाता आनी त्या फिरगजेन तुमकां एक प्रेरण जायचें जाल्यार एक देवापणाचें प्रेरण जायचें जाल्यार खंडीत जावन तुमच्या कुटुंबाचो तुमच्या माय बाबाचो मम्मी डॅडीचो खंडीत जावन व्हरतो एक वांटो आसा म्हणून म्हाका भोगता. देखून ह्या घडये तुमच्या कुटुंबा विशीं आनी तुमच्या प्राथमीक आनी हायस्कुलाच्या आनी मुखल्या शिकपा विशीं आमच्या विक्षकाक सांगी तुमी तुमची एक मोठी वळख दिवची. ओके, हांवें सांगलें आरवा फिरगज एक पयसिली फिरगज मंगळूर घरांक सुमार जाणांक आरवा म्हळ्यार उर्वागी म्हूण विचारतात. पूण आरवा फिरगज पयसिली फिरगज आनी त्या काळार आमी ल्हान भुरगीं आसतना एक दुबळी फिरगज ते देखून हांव एका दुबळ्या कुटुंबांतली आयलें. म्हज्या बाबाचें नांव बाजील क्रास्ता आनी म्हजी माय मगदलेन डेसोसा. आमी 9 जाणां भुरगीं घरा देखून व्हडल्या कुटुंबांतली हांव. व्हडलें कुटुंब. हय, म्हाका व्हडली दोग बाय आसात आनी दोग धाकटी दोगां भयणी आनी धाकटे दोग भाव आसात. सो हांव मदलें. वय आमच्या कुटुंबांत मस्त मोग आसा. आज म्हणसर आमच्या कुटुंबांत हर एक मोगाण जाता, हर एक फंक्शन सगळ्यांक तांची घरां आसा जाल्यार हर एक फंक्शन वट्टूक जाता. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत मागणें आमची माय खाली 3री शिकल्यार तिचें प्रेरण भुरग्यांक शिकयचें म्हणलें एक प्रेरण, भुरग्यांक दुसऱ्यांक कामाक दवरून वचो म्हणलें एक हट्ट, तिचो स्वाभिमान, तिची मागण्याची रीत, तिका गोत्तासुल्लो पवित्र पुस्तकाची समजणी, तिका गोत्तासुल्ली मागणी ती पुरा आमी ल्हान आसतना शिकल्या. त्या देखून ल्हानपणांत हांव इगर्जेच्या कामांत हांव म्हणलें आमी पुरो भुरगीं इगर्जेच्या कामांत मस्त मेतेर. एक सांगचें जाल्यार आमी घरा हांव एक लिडर तशें आमच्या वाड्यांत मीस आशिल्ले वरवीं हांव लिडर तशें. 8वी क्लास येताणून हांव पुरा लितुर्जीक प्रिपरेशन पाद्र्याब 7 महिला सोलोन येवच्या पयलीं हांव रेडी करतालीं एक तें. आनी एक रजेत ऑक्टोबर म्हयन्यांत आनी मे म्हयन्यांत आमीच भुरगीं एक ग्रूप बांदून आमच्या वाड्यान पुरा तेर्स शिकोवंक मुखेलपण पाद्र्याबान सांगनासतना आमी मुखेलपण वचून हर एका दिसा हर एका घरा मागणें शिकयतालें. तेर्स म्हणटाले आमी तेर्साच्या म्हयन्यांत. तसलें एक लिडरशीप आमच्या वाड्यांत सगळीं भुरग्यांक आशिल्लें आनी ताका आमकां मस्त पाठिंबो आशिल्लो घरांत. आमी चेडवां चेडे म्हणलो एक भेदभाव आमगेर नातलो. हर एका भुरग्यांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी आनी इक्वल फ्रिडम आमच्या घरा आशिल्लें. देखून ते स्वतंत्र आमी कोणीय भुरग्यांनी मिसयूज करूं ना आनी ते फ्रिडम आमकां आशिल्ले वरवीं आमकां हर एकांत मुखार वचूंक प्रेरण आनी आमकां पाठिंबो आशिल्लो घरा. त्या देखून आनीक आमच्या माय बाबाची जिणये रीत, भावा भयणीची जिणये रीत, एकामेका खातीर करचो सॅक्रिफीस. म्हज्या की व्हडा भावांनी आनी भयणींनी आमी ल्हानांनी शिकचे खातीर मस्त हें सॅक्रिफीस केला. त्या काळार आमी 9 जाणां भुरग्यांक व्हड करूंक मागीर मस्त कश्ट जाल्यार आमकां शिकपाक पाटीन दवरूं ना. हांव आमच्या गांवांतल्यान आमचे लागीं 1 किलोमिटर तितले पयस आमचें प्राथमीक इस्कॉल इगर्जेचें इस्कॉल 5वी म्हणसर थंय म्हजें शिकप. ताच्या उपरांत आमच्या घरा कडेन न्हंय आसा, फाल्गुनी न्हंय आसा. ती न्हंय उतरून जाल्या उपरांत आमी 7वी आनी 8वी शिकपाक आमी गार्डाडी इस्कॉलाक गेली. हांव तें माडेंतेराचें सबस्टेशन आतां आनी इस्कॉल थंय हायस्कुलाक हांव पडंगडी म्हूण सांगचे कडेन तें तिके आनी इल्लें पयस एक 5 किलोमिटर तितलें चलोवंक आसा. थंय हांव म्हजें हायस्कूल शिकलें. तें हायस्कूल शिकपाक वयच्या पयलें हांव कारकोळी 1 वर्स हॉस्टेलांत रावलें. पूण म्हज्या पिडे वरवीं हांवें अर्द्यार इस्कॉल सोडलें. पूण परतून म्हाका इस्कॉलाक मायन घालें आनी म्हजें हायस्कूल हांवें संपयलें. हायस्कुलान म्हाका बरे मार्क आयिल्ले वरवीं हांव हायस्कूल जावनूच जॉयन जावचें आशिल्लें.
पूण म्हज्या मास्टरांनी पुरा शिक शिक म्हण ताणें उर्बे बंद केल्ले वरवीं हांव म्हाका सायन्स कनगेची म्हणली उर्बा आसली हांव STM कॉलेज उजिरेंत शिकलें उजिरे वचचें जाल्यार सुमार 3 बसां चेंज करून वचचें आनी संजेर पाटी येताना काळोख जाता न्हंय उतरूंक जायना पावसिल्ल्या दिसांनी तितल्या कश्टांचें जिवीत पूण आमकां हर एक सपोर्ट आशिल्लो आनी घरांत आमकां जाय कितें न्हय आनी आमच्या फुडाराक कितें बरें तें डिसायड करचें आनी दिशा दाखोवची वडिलां आशिल्लीं स्पेशली आमचें व्हडलें बाय हर एकाक आमकां मार्गदर्शन दितालें म्हजो व्हडलो धाकटूय आमकां हर एकाक मार्गदर्शन जर तर हांव आज एक लिडरशीप रोलांत आसा ताका कारण म्हजें व्हडलें बाय आनी धाकटू तांणी म्हाका घरा ट्रेन करचें आसलें भाशण कशें दिवचें हर एकान तें देखून तांचें रोल मॉडेल ताच्या फाटल्या धाकटून आनी भयणीन तांणी 8वी क्लासींत इस्कॉल सोडून आमी इस्कॉलाक वचचें बरें केलें देखून तांचो त्याग देखून खंयच्या घरांत एक त्याग आसा एक सॅक्रिफीस आसा ल्हानाक मार्गदर्शन आसा ती भुरगीं केदाळी बऱ्याक पावतात निजाकी मस्त खुशी जाली सिस्टर कित्याक म्हणून सांगल्यार एक परिपूर्ण कुटुंब जायचें जाल्यार थंयसर मोग देव मोग मनशापण त्याग आनी वडिलांक दिवचो मान आनी वडिलांनी भुरग्यांक ते दाखोवची तांची एक प्रकार रितीची एक तांचो मोग चडाव जावन कशें आसता की म्हणून सांगल्यार थोड्या घरांनी हांव सकाळांक म्हणून सांगना थोड्या घरांनी चरक्यांक पळयतना मस्त खुशी जाता चेडवांक पळयतना अय्यो ताका चड तितलें इम्पॉर्टन्स मेळना थोड्या घरांनी चेडवांक पळयतना इम्पॉर्टन्स मेळटा आनी थोड्यांनी चरक्यांक तितलें इम्पॉर्टन्स मेळना पूण तुमच्या घरा तुमच्या माय बाबान सर्वांक वर्त्या रितीर सर रितीचे अवकाश मेळचे बरें केल्ल्यान त्या लिडरशिपांत तुमकां मुखार वचूंक जालें ताचे उपरांत कश्टांनी तुमचें शिकप तुमी मुंदरशिल्लें जाय तितले अडकळ्यो म्हणून सांगल्यार अडकळ्यो म्हणल्यार पयशांचें जावं की पुरो या दुसऱ्या खंयचें जावं भलायकी बरी नासली म्हणून सांगलें आनी उजिरे वचून शिकचें म्हणून सांगल्यार मस्त पयसाची गजाल ओके तुमचें शिकप तुमचें संपलें आनी ताच्या उपरांत परत हांव देवा पावण्याक येता देवा पावण्याची ओड तुमकां पयल्यान तुमच्या कुटुंबांत तुमकां एक प्रेरण आसलें पूण तुमी देवा पावण्याक वताना अर्सुला आनी फ्रांसिस्कन बेसूच कित्याक विंचून काडलो ओके म्हाका ल्हान आसतना अर्सुलानी सावन आमच्या आरवाक लागीं आमच्या घराक लागीं आसची एक वेनूर फिर्ग आसा वेनूर फिर्ग कित्याक म्हळ्यार आमी आरवा मस्त पयस तेकून थोडे पट्टी स्पेशली पास्कांच्या काळार सगळ्यांक मिसाक वचूंक जाय देखून आमी वेनूरी मिसाक वताल्या तशेंच बाद्यारी मिसाक वताल्या आमच्या वेनूरांत अर्सुलायन सिस्टरां आसात पूण म्हाका जॉयन जाता म्हणसर अर्सुलायन सिस्टरां आसात म्हण म्हाका गुर्तू नासलें बेलतंगडी अर्सुलायन सिस्टरां आसात बेलतंगडी अर्सुलायन सिस्टरां म्हण म्हाका गुर्तू नासलें म्हाका वळख आशिल्ली नारावी सिस्टरांची मात्र नारावी चॅरिटी सिस्टरां आसात सो कित्याक म्हाका तांची वळख आसली म्हळ्यार ती हर एका व्हडल्या रेजेंत मेयाच्या रेजेंत आमच्या फिरगजेक येवन कॅम्प करतली भुरगे सांगात टायम करसिताली आनी आमच्या इस्कॉलांत आमकां त्या प्रायमरी इस्कॉलांत कॅम्प आसतले आनी कॅम्प आसतना हांव इल्लेशें लिडर जाल्ले वरवीं सिस्टरांक मात्र कित्याक म्हळ्यार आमचें इल्लें रान आरवा रान लागीं देखून राना मदें तांकां जाय तितल्यो सवलत्यो नासल्यो टॉयलेट नासलें काही येना रांदूंक ना थंय देखून हांवें घरा येवन रांदून सिस्टरां वट्टू न्हिदोंक वयचें आशिल्लें थंय तशें हांव चॅरिटी सिस्टरांक जॉयन जाता म्हण आशिल्लें पूण 10वी जाल्या उपरांत म्हजें शिकपा खातीर म्हण गेलें देखून हांव चॅरिटी सिस्टरांक जॉयन जावना मदें म्हाका बेथनी सिस्टरांची वळख जाली कित्याक म्हळ्यार आमच्या घरा लागीं एक चेडूं बेथनी सिस्टरांक कामाक आसलें ताणें न्हंय उतरून येतना आमगेर येवचें आमगेर येवन तूं दुसऱ्या घरा वचचें देखून तांकां जॉयन जावचें म्हूण चिंतलें पूण आमच्या फिरगेचेन फादर वलेरियन आशिल्लो फादर वलेरियनाची भयण सिस्टर आयडा अर्सुलायन सिस्टर तिच्या फायनल प्रोफेशनाक हांवें ल्हान भुरगें जावन हांव 8वी क्लासींत आशिल्लें गे म्हण 8वी क्लासींत हांवें आनी आनीक सिस्टर लेडविंटी नॉर्थांत आसा अर्सुलायन सिस्टर आमी दोगांनी स्वागत डान्स केल्लें देखून थंय म्हाका अर्सुलायन सिस्टरांची वळख जाली देखून हांव PUCंत जॉयन जाता म्हूण सांगतना पाद्राबान सांगलें आळे गो हांव तुका एक कॉंग्रिगेशन सांगता ताका तूं जॉयन जा म्हणलो जायत फादर म्हळें आनी हांव घरा येवन सांगता म्हणलो आनी त्या दीस मागण्या जमत आशिल्ली त्या दाळा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हणनातलें मागण्या जमत आशिल्ली मागण्या जमत आमगेर आशिल्ली आनी पाद्र्याब त्या दीस आमगेर रावलो आनी त्या दीस राती आमगेर घरा विशय प्रस्ताव केलो आनी हांव अर्सुलायन धर्माक तशें अर्सुलायन मेळाक जॉयन जालें
आनी अर्सुलायन मेळा कसले कडेन मागीर ताणें सिस्टर जुलियानाक आनी सिस्टर लिनाक आपयलें. ती एक दीस आयली, उलयली, तशें हांव अर्सुलायन मेळाक जॉयन जालें. सो तशें तुमचें लिडरशीप पळोवन, तुमचें फादर आसा व्यक्तित्व पळोवन चॅरिटी सिस्टरांक आनी बेतानी सिस्टरांक बारी खुशी जाल्ली आसतलें आमच्या मेळाक एक नवे कॅन्डिडेट येता म्हणून. पूण चिंतेनातल्या बरी तुमी अर्सलायन फ्रांसिस्कन संस्थ्याक मेळाकच आयिल्ले न्ही जाकी देवाचें तें एक निर्मणें. तशें जाल्यार आतां त्या संस्थ्यांत तुमी धर्मभयण जाल्या उपरांत तुमच्या मुखार सभार वांटो आसलो. सभार वांटो आसलो कित्याक म्हळ्यार सिस्टरांक आमी पळयता धर्मीक क्षेत्रांत ती सेवा दिवन आसात, शिक्षण क्षेत्रांत ती सेवा दिवन आसात, वैद्यकीय क्षेत्रांत ती सेवा दिवन आसात. पूण तुमकां हें सामाजीक क्षेत्र विंचोवंक कशें प्रेरण जालें? फस्ट हांव जॉयन जातना हांव वैद्यकीय क्षेत्रांत काम करता म्हणून चिंतलें जावं पुरो म्हाका समा उडस ना. पूण म्हजें फस्ट तावणूच हांवें सांगिल्लें हांव समाज सेवा करता म्हूण. दुबळ्यां खातीर हांवें समाज सेवा म्हणूंक ना. हांवें म्हजें फस्ट तूं कित्याक जॉयन जाता म्हूण फस्ट म्हाका पळोवंक येयल्ल्या सिस्टर जुलियानान विचारलें क्वेश्चन, तूं कित्याक काम कित्याक सिस्टर जावंक जाय? हांवें म्हणलें दुबळ्यांची सेवा करप. तूं कशी करताय? तेणें कालें सवाल विचारलें, तुका इस्काला तावन तें करूंक जायना गे. ताका परत कितें आन्सर दिला म्हूण म्हाका उडास ना. पूण म्हजें तें फस्ट आन्सर हांव दुबळ्यांची सेवा करूंक काम करता. सेवा करचे खातीर सिस्टर जाल्या आनी तें उतर म्हाका दवरूंक जाय. एक दुसरें हांव एक दुबळ्या परिसरांत वाडली आनी दुसरे समस्या हांवें थंय पळयले. देखून तेय म्हाका एक इनडायरेक्टली ओके परोक्ष रितीन तें एक प्रेरण जावंक पुरो. तिसरें आमच्या नोविशेटींत आसतना आमकां एक्सपोजर प्रोग्राम आसले. ते दळ हांव आमकां मुंडुगोड धाडिल्लें आमच्या बॅचाक फस्ट टायम. हांव मैनाहळ्ळी म्हणल्यार एका त्या हळ्ळेंत सिद्धी लोकां वट्टू काम करतालें. ते 2 म्हयने एक्सपिरियन्स. थंय आतांचो बिस्प शिवमोग्गाचो बिस्प ते दळ थंय तो डायरेक्टर बिशप फ्रांसीस सराव. तशें ताच्या मार्गदर्शनांत ताणें म्हजें थंय तें देणे या तें उर्बा पळयल्ली लोकां खातीर काम करची. ताणें म्हाका मस्त उत्तेजन दिलें. आनी तो केदाळय सांगतलो शी इज ए किंगडम गर्ल. ओके देखून ते विशीं ते पुरो सर्वण हांवें म्हाका प्रोफेशन जाल्या उपरांत तांकां 2 विशय आसले. एक नॉविस मिस्ट्रेस आनी नॉविस दोगां आसतात. एकल्याक हांव बायबलांत चड हुशार आशिल्लें देखून तिका म्हाका स्क्रिप्चर लेवलाच्या स्टडीजांत घालूंक जाय आसलें. म्हज्या नॉविस मिस्ट्रेस सिस्टर आवरेक म्हाका सोशल वर्क हांवें करीचें म्हजी आशा सोशल वर्क करची आसली. हांव क्रशीन मस्त हुशार कित्याक म्हळ्यार घरा मस्त क्रशी आसा आमकां. म्हजे सुपिरियर जनरल सिस्टर इडलबर्गान म्हजे क्रशीचे इंट्रस्ट हांवें करची रीत पळोवन म्हाका BSc एग्रीकल्चराक घालचें म्हणून कित्याक म्हळ्यार ते दमसो कोणी नातली. आतांय ना आतांय कोणी ना देखून हांवें BSc एग्रीकल्चर करी जेत म्हूण तिका मस्तू आनी म्हाका प्रेरण दिलें तिणें. पूण ते दाळसो हांव घरांत शिकिल्ले म्हजे मार्क्स बरे नासले म्हाका सीट मेळोंक ना. देखून हांवें मदराक सांगलें जर तर म्हाका एग्रीकल्चर BSc कित्याक म्हळ्यार वडिलांनी सांगतना आयकचें. देखून हांवें सांगलें हांव करतां पूण जर तर म्हाका सीट मेळना म्हाका सोशल वर्काक धाडिचें. सो ताणें म्हाका सोशल वर्काक तशें हांवें सोशल वर्क वेंचलें. ती म्हजी आशा आशिल्ली दुबळ्यांची सेवा करचे खातीर सोशल वर्क एक बरें क्षेत्र म्हणून कितें म्हळ्यार हर एक विशयान ती हांवें दुबळ्यांची सेवा करूंक थंय मेळटा. उरिल्ल्या क्षेत्रांत ती दुबळ्यांची सेवा करीत न्हू म्हणना पूण ते डायरेक्ट विशिश्ट रितीन करूंक जाता डायरेक्ट. वय सिस्टर आतां सोशल वर्काक तुमी तुमची सेवा दिवंक सुरू करून कितलीं वर्सां जालीं आतां? हांव सिस्टर जाल्लें 26 years जाता हांव सोशल वर्कांतूच आसा. मुंडुगोड तुमचें एक पाळणें म्हणून सोशल वर्काचें सिद्धी जनांक सांगाता. एक विशिश्ट रितीचे संप्रदाय आसचे एक आमचे सिद्धी जनांक ते तांच्या सांगाता जावन तुमकां एक बरें प्रेरण मेळ्ळें. ताचे उपरांत तुमी फाटीं पळोवंकच ना.
सीधा सोशल वर्कांत मुखार गेल्यात. ह्या सामाजीक क्षेत्रांत तर तुमी फाटल्या सबार वर्सां तुमकांच तुमी समर्पिला दुबळ्या धाकट्यांक एक बरी खबर दिवचे खातीर आनी तांकां उखल धरचे खातीर तांच्या हक्का खातीर तुमी वावर दिला. कितल्या गांवांनी तुमी ही सेवा मुंदरून व्हेल्या? हांव प्रोफेशन जाल्ल्यान म्हज्या पयल्या वर्सा 1 वर्स हांव हुबळी आसलें. हुबळी स्लमांनी काम करताली. थंय दुसरें इलेक्शन काम केलें. ताच्या उपरांत हांव मुंडुगोड आयलें. मुंडुगोड आमचें खंय सेंटरान नासलें. मुंडुगोड लोयोला विकासा केंद्र म्हूण आसा जेजुइटांचें सेंटर. थंय हांवें सुमार 1.5 वर्स काम केलें. 1.5 वर्सां उपरांत आमी हाणगल आमचेंत मिसांव स्टार्ट केलें. त्या मिसावांत हांव आसली. सुमार 11-12 वर्सां हांव थंय आसली. ताच्या मदें हांव म्हज्या शिकपाक गेली 3 वर्सां. ताच्या उपरांत हांव कोडयाळ आयलें. कोडयाळ पाणीर आसली 3 वर्सां. ताच्या उपरांत आयिल्ली हांगात आसा. तशें म्हळ्यार तुमी आतां सांगलें हानगल म्हणून सांगलें. हानगल म्हळ्यार वारी नावाडदीक म्हळ्यार हानगलाचें नांव सगळ्यांक गोत्त आसा. म्हळ्यार संगीत क्षेत्र गोत्त आसल्ल्यांक पर्टिक्युलरली म्हाकाय मस्त खुशी जाता. गंगूबाई हानगल ती संगीत क्षेत्रांत भारी एक नावाडदीक मनीस धाकटुलो गांव जाल्यार. आतां त्या हानगलांत तुमी सेवा दिली म्हणटना म्हाका म्हजो मित्र आमचो स्नेहालयाचो जोसेफ क्रास्ता ताणें म्हाका एक गजाल सांगली. म्हाका थंय एक रोशनी डी एडिक्शन सेंटर आसा आनी तें डी एडिक्शन सेंटर स्टार्ट केल्लें सिस्टर दुलसिनान म्हळ्यार तुमी. त्या वेळार म्हाका मस्त खुशी जाली. कित्याक म्हळ्यार तुमची म्हाका आतां वळख जावच्या पयलेंत हांवें त्या रोशनी सेंटराक सिस्टर अनितान म्हजे लागीं थोडे तांच्या कार्यक्रमाक जाय आसले थोडे ऑडियोस आनी पुरो करून गेल्ले. आनी त्या वेळार म्हाका तांचे त्या मिसांवाची एक वळख जाली. आनी ते मिसांव तुमचे हातान सुरवात जालें म्हणून म्हाका कळिल्लें ब्रदर जोसेफ हातून. निजाकी आमकां व्हरतो संतोश. कित्याक म्हळ्यार आमच्या एका कोंकणी समुदायांत जल्मल्ल्या एका धर्म भयणीन तितल्या पयस हानगलांत वचून थंयसर एक मिसांव सुरू करचें म्हळ्यार निजाकी आमकां एक हेम्मे आनी गौरव. पूण हांगासर म्हाका एक विशेश बगचें. हानगल म्हळ्यार म्हाका कळीत आसल्या प्रकार थंयसर आमचे क्रिस्तांव कथोलीक पॉप्युलेशन आसचें बारी उणेंत नांत म्हूण सांगेंत तस जाल्यार. पूण तस जाल्यार एका गांवांत तुमकां एक सेवा दिवंक कशें एक साध्य जालें? कितें प्रेरण जालें? आमी सांगलें हांव मुंडुगोड जेजुइटां वट्टू काम करतलें. त्या वेळा हांव एका हळ्ळेंत आसलें. हांव सेंटरांत नासलें. एका हळ्ळेंत एका रुमांत एकलींत आसलें. आनी त्या हळ्ळेंत सुमार 73 घरां आसलीं. आनी थंय फस्ट हांव काम करतना अंगणवाडी एक काम करतालें हांव. म्हळ्यार थंय बालवाडी आसल्यो. बालवाडी टिचर जावन हांव काम करतालें. तशेंच संजेर फस्ट एड करतालीं. भुरग्यांक ट्युशन घालतालीं. मागीर तो गवळी लोक तो गवळ्यांचो लोक गवळी म्हळ्यार हें गायो पोसचे वय तांकां गोल्ला म्हणटात. गोल्लारू म्हूण सांगचे तांकां. गवळी न्ही गोल्ला जनांगाची ती एक शेड्यूल कास्ट ट्रायब्स न्ही ती. तांचे सांगात हांव काम करतालें. देखून तांचे सांगात काम करतना ती विलेज लक्ष्मीपुरा म्हणून मुंडुगोडतान काम करतालीं. पूण लक्ष्मीपुरा विलेज हाणगल तालुकांत आसची. मुंडुगोड जेजुइट हाणगल आनी मुंडुगोड तालुकांत काम करतात. हाणगल तालुकांत ते खाली गोल्ला वट्टू मात्र काम करतात. ते गोल्ला विलेजींत हांव आसलें 1.5 वर्सां. ताच्या मदें काल जालें बेळगाम दियेशेंत बिशप बर्नार्ड बिस्प जालो. बर्नार्ड मॉरस बिशप जातना ताची एक आशा आसली हर एका तालुकांत मिसांव क्रिस्तांव प्रेझेन्स आसचे म्हूण. देखून ताणें दुसऱ्या सिस्टरांक पुरो ताणें कॉन्टेक्ट केलें. आतां हाणगल तालुको मुंडुगोड तालुको कारवार दियेसेजेक. हाणगल तालुको बेळगांव दियेसेजेक. ते देखून हांव हाणगल आसले वरवीं मीनवायल बिस्पान विचारलें तुमी हाणगल मिसांव तुमचे सुरू करा. एक एक्सपेरिमेंट बेसीस. मीनवायल हांव त्या तालुकाच्या हळ्ळेंत आसले वरवीं थंय आमी 1998 आमचें घर स्टार्ट केलें. आमी एका बड्याच्या घरा रावल्या. बड्याच्या घरांत आमी सुमार
3-4 वर्सां आशिल्लीं आमी त्या बाड्याच्या घरा रावून आमी हळ्ळेक वेताल्या. आमी हळ्ळेक वेताना 1.5 वर्सां उपरांत हांवें मुंडुगोड जेजुइटा वट्टू काम करचें स्टॉप केलें. ताच्या उपरांत आमचेच ते मिसांव कित्याक म्हळ्यार बिस्पान आमकां मिसांव सुरू करूंक सांगलां. ते देखून आमचे मिसांव स्टार्ट करूंक हांवें प्रयत्न केले. फस्ट कशें करचें म्हण कोणा वट्टू करचें. हळ्ळ्यो खंय आसात गोतू ना आमकां. फस्ट म्हाका लक्ष्मीपुरा सोडून दुसरे कडेन गोतू ना. ते देखून हांवें फस्ट डिसायड केलां आमी लंबानी वट्टू काम करचें म्हण. ते देखून लंबानी हळ्ळ्यो खंय आसात म्हण आमी सोदून गेल्या. देखून फस्ट एक हळ्ळी गेल्या, ताच्या उपरांत आनी एक हळ्ळी गेल्या, ताच्या उपरांत आनी एक हळ्ळी. तशें त्या हळ्ळेक येताना तुमचो लोक खंय आसा म्हण विचारचें आनी त्या हळ्ळेक ती हळ्ळी सोदून वयची. थोडे पटी सगळो दनपार एक दीस चलिल्ले आसा एक हळ्ळी सोदून गेल्ले. पूण त्यो हळ्ळ्यो सोदून गेल्या उपरांत थंय दुसरें इल्लेशें इंट्रोड्यूस करन तांकां आमी फस्ट सेवींग स्कीम म्हण स्टार्ट केलें. हप्त्याक 10 रुपये उरोवचे तसलें स्टार्ट केलें. यूथ सांगात आयिल्ले तांकां वट्टू घालून काम करचें. भुरग्यांक शिकप बरें ना त्या गांवांत. त्या देखून भुरग्यांक पुराय इस्कॉल जाल्या उपरांत इस्कॉलाच्या पयलें ट्युशन दिवचें तांकां इस्कॉलांत शिकयलें. कित्याक म्हळ्यार आवय बापायक कांय शिकप ना. भुरगीं मात्र इस्कॉलाक येतात. अंगणवाडी आसा त्या अंगणवाडीच्या भुरग्यांक त्या आवय बापाय कडेन उलोवचें अशें त्या हळ्ळेंत आमी हें करताले. तशें जावन हाणगल मिसांव आमी स्टार्ट करूंक आमकां प्रेरण जालें. आनी एक पुटी आमी स्टार्ट केल्या उपरांत बिशप बर्नड मोरस मस्त सपोर्टीव. तो आतां आमी एकलीं दोगां सिस्टर आमी फस्ट थंय काले तेगां सिस्टरां गेल्लीं सिस्टर उलाली सिस्टर सिसिली आनी हांव. आमी सडन सांगणांतले बरी एक दीस येवन तो आमकां पळोवन येतालो. मस्त पयस बेळगाम तावन पूण खंय हिरेकेरूर वेचें आसलें काय आसल्यार येतालो तशें. मागीर एक त्या गांवांत आतां आमी थंय गेल्या उपरांत कोणी क्रिस्तांवां नात. ते क्रिस्तांवां आसली खाली 2 फॅमिली. एक तुमारीಕೊಪ್ಪ ताणो आयिल्ली फॅमिली आनी एक तुमारीಕೊಪ್ಪची येल्लापूर गेल्ली ती एक फॅमिली. मागीर एक फॅमिली तो एकलो मात्र आसलो सर्वेयर. तशें ती 3 फॅमिली मात्र. पूण तातूंत आमची आत्मीक गरजो कशें जातालो म्हळ्यार मीस जायचे कुमगार कुमसार पुरात मागीर पिडेस्तांक साक्रामेंत जायचे. सो असचे हिंदुवांमध्ये खाली 3 फॅमिलीज मात्र त्यांचे पाद्र्या बसानांत तुम्ही वचून रावल्यात. कशें मुंदरशिल्ले सिस्टर तुमी? सदांय आमकां मीस नातल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमी हळ्ळेंत आसताल्या आनी हळ्ळेच्या घरांनींत आसताल्या. पाटी येताना आमकां फस्ट आमकां अरेंजमेंट जाता म्हणसर शुक्राराचें जेजुईत पाद्र्या हाणगल येताले. देखून आमकां शुक्राराचें तुमारीಕೊಪ್ಪ तावन नाही मुंडुगोडतान हाणगल येताले. शुक्रारा हाणगल सांत त्या दीस लोक पुरा मेळटा. देखून मुंडुगोड पाद्र्या हाणगल येताले. त्या देखून येताना आमकां मीस दिताले शुक्रारा दीस. देखून आमकां आयताराचें मीस शुक्रारा. मागीर बिस्पान हिरेकेरूरच्या पाद्र्याबांक मिसांव दिलें हाणगल मीस भेटोवचें. देखून हाणगल ते येताले हिरेकेरूर 90 किलोमिटर्स पयस. थंय माउंट फोर्ट आसात. तांणी आमकां येवन मीस दिवचें आसलें. तांणी मीस दितना आमकां हर एक आयतारा दीस ह्या 3 फॅमिलींक आपूण हाडचें मीस करचें आनी हप्त्या मदें ह्या म्हयन्यांत एक पटी म्हणून तांच्या घरांनी मागणी शिकोवचें तितलें. आमकां पेस्तांक आनी पुरा मीस सणांतलें. देखून आमी ते गाय सिस्टरां क्रिस्मसाक आनी पास्कांच्या पेस्ताक हिरेकेरूर पाद्र्याबांकार वचून रावतल्या आनी 3 दीस मीस जावन फाटीं येवचें. एक मिसांव लायफ. आनी आमकां त्या घरांत ते एक सक्रामेंत दवरूंक रूम नातलें. आमी बड्याच्या घरांत आसलें सांगलें. तें घर ताच्या तिशिल्लें घर लिंगायतांचें तांणी आमकां बड्याक दिल्लें. देखून आमचें एक ल्हानशें कूड न्हिदचें कूड न्हिदोंक एकच ल्हान कूड आसलें. त्या कुडांत सक्रामेंत दवरचें अरेंजमेंट केलें आनी भायर आशिल्ल्या जाग्यांत तेंत मिटींग तेंत हरयेक तेंत न्हिदताले आमी तशें. देखून लोकां सांगता आमी क्रिस्तांव म्हणलें सगळ्यांक गुत्तू जातालें. कित्याक म्हळ्यार आमी कोणगी डिफरंट. तांकां कुतुहल इतलो आशिल्लो की आमकां तांणी क्वेश्चन विचारचें आसलें. तांकां आमी काजर जायनासतना रावता आमी रिलिजियस म्हणलें न्ही तांकां आमी काजर जायना म्हणलें व्हडलो मिस्टेक तांकां. देखून थोडे पटी आमी युथ वट्टांनी पुरा काम करतना थोडे मस्त क्लोज आसले भुरगे पुरा. तांणी सांगचें आसलें तुमी काजर जायनात म्हळ्यार तुमकां मुक्ती कशी.
तुमकां मुक्ती ना कितें म्हळ्यार तुमी काजर जायनातले वरवीं तुमकां जल्म जे आशिल्ल्या भुरग्यांक मुक्ती मेळोवं ना देखून तुमकां मुक्ती मेळना न्हय ते म्हळ्यार एक ट्रेडिशनल चिंता संप्रदायाची चिंता वय देखून थंय तांकां मस्तू तांकां तें चिंतूंक गुतू जायना तशें आसलें बट मागीर पुरा तांकां कळ्ळें तशें सो रोशनी सोशल ॲक्शन सेंटर तुम्ही थंयसर प्रारंभ केलें कितलीं वर्सां तुमी त्या सेंटरांत तुमची सेवा दिली हांव थंय 11-12 वर्सां आसलें म्हळ्यार फस्ट 4 वर्सां 5 वर्सां आसलीं ताचे उपरांत 3 वर्सां हांव स्टडीज केली ताचे उपरांत परतून 5 वर्सां म्हळ्यार 12 वर्सां त्या एका सेंटरांत आनी थंयच्या लोकां मदें थंयच्या संस्कृती मदें आनी थंयच्या समाजींत तुमी तुमकांच एक करून घेतलें आतां सिस्टर म्हाका सांगा त्या संस्कृती विशयांत थंयच्या लोकांच्या विशयांत थंयच्या जिविताच्या विशयांत या थंयचे बायल मनशां म्हळ्यार स्त्रियो आनी थंयच्या भुरग्यांच्या विशयांत एक धाकटी एक मुटवी झळक हांगल आमी हळ्ळेंत काम करचे कडेन न्ही सावन ती पूर SC ST आनी बॅकवर्ड क्लास आमी लंबाणी गोल्ला वड्डा हे पूर आसा ती सड आनी मुस्लीम ते मुस्लीम इल्ले सड आसात मागीर लिंगायत वयले जातीचे म्हळ्यार लिंगायत देखून ती सोशल क्लासिफिकेशन ते कास्ट सिस्टम मस्त स्ट्रॉंग तांचे कडेन आसचे भुमी तांकां आसचें शिकप तांकां तांची आर्थीक परिस्थिती हर एक ह्या कास्ट सिस्टमा वयर आसा देखून तांच्या कास्ट सिस्टमा प्रकारूच तांची आर्थीक परिस्थिती आनी हर एक देखून आमी काम करचें त्या हळ्ळेंनी लोवर क्लास लोवर कास्ट लोकांक शिकपच ना आमी गेल्या उपरांत कितें शिकयलें तें फस्ट जनरेशन शिकपी म्हळ्यार शिकपाची सुरवात तुमच्या रोशनी तावनगेनच स्टार्ट जाली रोशनी म्हळ्यार उजवाड थंयसर तुमी शिकपाचो उजवाड आनी एक बरेपणाचो उजवाड पांकयलो मुंदरची सिस्टर आमचे तावनंत स्टार्ट जाली म्हूण सांगूंक जायना थंय गव्हर्मेंट इस्कॉलां आसलीं थंय भुरगीं येतालीं पूण तांकां आमी एक्स्ट्रा एज्युकेशन म्हळ्यार तांकां सपोर्टीव सिस्टम जावन आमी तांकां इस्कल म्हळ्यार ट्युशन आमचे पुरा हळ्ळेंनी हें आसलें कालें ट्युशन सेंटर्स म्हणल्यार बरें वय तशें आसलें मागीर एक म्हण सांगल्यार बायल मनशांक पुरा मस्त तांचे स्टेटस बायल मनशांचें स्थानमान मस्त लो भायर वचून कोणीय बायल मनशां भायर वचनातलीं भायर वचोंक म्हळ्यार पब्लीक एपियरन्स ना कोणा मुखार उलोवचें ना एकडे तांचे रिलिजियस फंक्शन तांच्या देवळाचें फंक्शन सोडल्यार दुसरें खंयच्या कितें वट्टूक जायना सामाजीक रितीर खंयच्याय रितीर खंयच्या प्रोग्रामाक जावन दी खंयच्याय एका कार्यक्रमांत तांकां मुखेलपण घेवंक नातलें आनी मुखार पडोवंक नातलें वय मागीर एक नैतीक जिणी ही एक तर सामाजीक जावन अशें शोशण जाल्यार नैतीक जिणी अनेक तरेत थोड्या जनांगांनी थोड्या ग्रुपांनी आतां आमी कास्ट सिस्टम गोल्ला जावन दी लंबाणी जावन दी हातूंत नैतीक जिणी मस्त लो ओके गोल्ला जनांगांत अशें सिस्टम न्ही एका बायल मनशान कितल्या जाणां कडेन संबंद दवरी येता आनी ते तांच्या समाजींत एक्सेप्टेबल तांकां जाता पूण तांणी ते अनेकल्याक गोत्तू जाल्यार समाजीक गोत्तू जाल्यार ते एक रीत आसा त्या रिती प्रकार तो तसो हे एक्सेप्टेबल हजबंड तशें पूण तातूंत एक तातूंत मस्तू विशय आसात ताच्या फाटल्यान मस्तू विशय भुरग्यांक संबंद जाल्ले बायल मनशां संबंद जाल्ले देखून तांकां हें पुरो मस्तू अवेरनेस हाडूंक गरज आसली तांचें स्थानमान वयर हाडूंक तशेंच दुबळीकाय मस्त दुबळीकाय तांची घरां आनी थंय अशें गी वयल्या जातीची कॉलनींत डिफरंट हांगाचे बरी न्ही कोडयाळचे बरी न्ही थंय पुरा कॉलनी टायप वय क्लस्टर विलेजीस ते सकल्या जातीचे सपरेट वयल्या जातीचे सपरेट केरीಗಳು वय तशें म्हळ्यार दुसऱ्या वर्गाच्या मेलवर्गದ केरी सपरेट केळवर्गದ केरी आतां आमी केरी म्हूण सांगता आतां हर एका जातीच्या लोकांच्या हळ्ळेक तेंचो जाल्लें नांव आसा आतां लंबाणी म्हणटना तांच्या हळ्ळेक तांडा म्हणटात गोल्ला म्हणटना तांच्या हळ्ळेक बिडारा म्हणटात तशें तांच्या हळ्ळेक दुसरी नांवां आसात आनी
वयल्या जातीच्यांची हळ्ळी आनी ह्या जातीच्यांची पुराय हे बिडारा थांडा ओणी केरी अशें म्हळ्यार आमी कोंकणीन सांगतात ओड मनीस जाला देवा दिन जाल्यार धाकटो जाल्यार मेलो म्हणून सांगतात तशें त्या एका सामाजीक स्तरांत तसल्या एका परिस्थितींत तुमी थंयसर गेल्यात आनी विशेष रितीर तांकां एक बरो उजवाड दिवचे खातीर तांची हक्कां तांकां कळीत करचे खातीर आनी समाजींत तांकां एक समान स्थान मेळचे खातीर तुमी मस्त वावर दिलो. पूण आतां रोशनी डी एडिक्शन सेंटराक हांव येता. डी एडिक्शन सेंटर म्हणून सांगल्यार मादक व्यसनां मुक्त म्हणून आमी सांगता खंयचे वायट संवयाक या पियोण्याक बली जाल्ल्यांक तुमी थंयसर व्हरून घेवन तांकां सर बरें करचें आनी तांकां ट्रिटमेंट दिवचें तें पुरो करनासल्यात आनी हें करूंक तांची परिस्थिती कशी आसली आनी तुमकां कशें प्रेरण लाभलें? डी एडिक्शन सेंटर आमी फस्ट स्टार्ट करुना. फस्ट आमचें सोशल एक्शन सेंटर आसलें. सोशल एक्शन सेंटरान आमी केल्ल्या कामां न्हू डी एडिक्शन सेंटर करीचें म्हणून एक प्रेरण न्ही एक अनिवार्य परिस्थिती जाली आनी तें साध्य आसा म्हणून म्हाका बगलें. आतां रोशनी सोशल एक्शन सेंटरान आमी फस्ट स्टार्ट केल्लें भुरग्यां वट्टू काम. भुरग्यांचे ग्रुप्स करचे, तांचे चिल्ड्रन क्लब्स म्हूण करताले आमी. ताच्या उपरांत स्त्रियां खातीर आमी स्वसहाय संघ केले. ताच्या उपरांत युथां खातीर युवक संघ केले आनी हळ्ळे खातीर हळ्ळी अभिवृद्धी संघ म्हूण केला. म्हळ्यार पुऱ्या लोकांक वट्टूक करणें. मागीर पंचायती राज काम केलें. ह्या हळ्ळेंनी पुरो मस्त पिवोवची तांची कल्चर ते एक संवय न्ही ती तांची कल्चर. लंबाणी ग्रुपांत मेल्यारी पियेतात. मेल्यारी तांचें सेलेब्रेशन पिवण्यांत. जल्मल्यारी तांचें सेलेब्रेशन पिवणें. काजराकी सेलेब्रेशन पिवणें. सोरो नासतना सेलेब्रेशन ना. सोरो दिनातल्यार तो एक अवमान तांच्या कम्युनिटींत. सिस्टर एक सेकंड म्हळ्यार पियोवचें म्हणून सांगल्यार ओके ते आतां एक ट्रेडिशन जावन गेलें संप्रदाय रितीर. पूण हे पियोवण्यांत दादले मात्र पियेतले की स्त्रियोय पियेतले? दादलेय पियेतात स्त्रियोय पियेतात. सो तातूंत कांय खंयच्याय रितीचें एक डिफरन्स ना? लंबाणी कम्युनिटींत डिफरन्स ना. एक बायल मनीस पियेता म्हळ्यार ताका एक आमच्या परिस्थितींत कशें एक स्टिग्मा आसा. एक बायल मनीस पियेता म्हळ्यार ओपनली पियेता म्हळ्यार ताका एक स्टिग्मा आसा. लंबाणी कम्युनिटींत कळंक म्हणून न्ही ते एक कॉमन. पूण सदांवत आतां गोल्ला कम्युनिटींत आनी पुरा चड पियेनात पूण पियेतात. पूण ते कळंक म्हणून इल्लेशें आसा पूण तितलें ना. तर आमी आतां फाटीं वचया. तुमी सांगलें हर एका कार्याक थंयसर एक सोरो जायचे, मरणाकी जायचे, कार्याकी जायचे, काजाराकी जायचे म्हण. तर मुंदरचें आसा तशें पूण सोऱ्या वरवीं मस्त पाड जाता जिवनांत. एक फस्ट ऑफ ऑल दुबळीकाय आसा आनी ती दुबळीकाय आनी दुबळी जाता. भुरग्यांचें शिकप जावं दी हर एक. आमी एका हळ्ळेक स्वसहाय संघाचें मिटींग केदाळे संजेर राती मिटिंगाक गेल्यार फाटीं येताना 11 वरां आमी. कित्याक म्हळ्यार मोदे खंय म्हणी 2-3 कडेन लढाय जाता. ती लढाय सोडूंक कसो सोरो पिवन मागीर खंय न्ही बायल मनीस येवंक आसा जे जाल्यार ताका बायल मनशाक येवंक सोडिनात. ते दाळा ताका मारतात. ताका वचचें सोडोवंक वचचें ताका. तसो असलें पुरो आसलें. मीनवायल कालें जालें म्हळ्यार हांव ताच्या उपरांत फाटीं येयलें. शिकपा खातीर आयिल्लें दाळा हांव म्हजें आमकां MSW तो ब्लॉक प्लेसमेंट म्हूण आसा. हांव ब्लॉक प्लेसमेंटाक बेंगळूर एका संस्थेक गेल्ली. त्या संस्थेंत हांव संस्थेच्या तो मॅनेजर ताका ताचें स्वंत एक डी एडिक्शन सेंटर आसलें डॉक्टर लेस्ली म्हणून सांगून. सो ताचे लागीं हांवें ब्लॉक प्लेसमेंट केलें आनी तांचें सेंटर आनी पुरा पळयलें. देखून आमी चिंतलें अशें आमकांय करियेता आमी करया. तें एक प्रेरण जालें. तें पळयल्या उपरांत मस्त जाणांचें जीवन चेंज जाता. तें देखून हांवें हांगा स्टार्ट केलें. कित्याक म्हळ्यार परतून हांव फाटीं हाणगलत गेली. हाणगल गेल्ले दाळा फस्ट MSW केल्या उपरांत आमचें वर्क सिस्टमॅटीक जावं सोशल वर्क सिस्टमॅटीक जावं हांवें मस्त प्रयत्न केला. तें करतना आमी डॉक्टर लेस्लीन आमकां कन्सल्टंट जावन आसलो. गायडन्स दितालो तो. देखून आमी मस्त बदलावण हाडली आमच्या कामाच्या रितींत. ते दाळा आमी चिंतलें आमी करियेता म्हूण. ताणें आमकां मस्त पाठिंबो दिलो. तशें आमी वडिलां लागीं सारन सुरू करचें म्हूण केलें.
आमच्या वडिलांक म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक एक कावची आसली आमकां बायल मनशांक हें जाता गे म्हणून देखून जाता गे ना गे म्हणून करिया म्हूण चिंतलें आनी ते दाडा आमी पुत्तूर पत्रावो हॉस्पिटलांत सिस्टर आसले पुत्रावो हॉस्पिटलाक गेल्ले दाडा तांच्या सिस्टरान सांगलें तुका थोड्यांचो सपोर्ट आसूंक पुरो ना पुरो पूण तुज्या सगळ्या वर्सां एक व्यक्ती बरो जाल्यार ते विशेष मिसांव पुता म्हणाले ती म्हाका त्या देखून हांवें तें स्टार्ट केलें 99 नाका चुकून गेल्लो 1 लाख सामा कर सो तशें सो तुमी तें स्टार्ट केलें आनी तुमी तें डी एडिक्शन सेंटर स्टार्ट केल्ल्या तवळ पयले तुमची लोकांची प्रतिक्रिया कशी आसली थंयसर आमी डी एडिक्शन स्टार्ट केल्ले दाडा 2008 आमी तें इनॉग्रेशन केल्लें 2008 आमकां तें काम देवाक जाय आसलें देवाच्या मोतींत आसलें मिसांव म्हूण म्हाका बगलें कित्याक म्हळ्यार आमचे इनॉग्रेशनाचे फोटो आनी तसो रिपोर्ट पेपरांत आयिल्लो वाचून गदगतान एकलो पेपरांतलें वाचून आमचें सेंटर सोदून फस्ट म्हयन्यांत फस्ट हप्त्यांत येवन एडमीट जालो म्हळ्यार आपलें स्थगीत कोणी ताका आपोवन हाडनासतना ताच्या घरच्यांनी आपण हाडलें ताका आपण हाडलें आनी तो एडमीट जालो एडमीट जातना आमचे कडेन काही ना आमचे कडेन एक नर्स ना आमकां समा माहीत ना तें कशें चलोवचें म्हूण सांगून आमच्या कॉंग्रिगेशनांतले एक नर्स दिवी येत म्हळ्यार वडिलां कडेन आमचे कडेन तितली नर्सां नातुरले हांव CSST सिस्टरां कडेन बरी आसलें ती बॅडगी आसलें मिसांव प्रेजंट्स म्हण ते बॅडगी तालुकांत ती आसलें हावेरीचें एक डिस्ट्रिक्ट तें CSST सिस्टरा कडेन हांवें सांगलें म्हाका नर्स ना आतां बेन दिसता कितें म्हळ्यार कितें जाल्यार हेल्थ प्रॉब्लेम न्ही हेल्थ इश्यू देखून कितें जाल्यार म्हूण भंय आसलें कन्सर्न पर्सन आसा देखून आनी देखून हांवें तिचे लागीं विचारलें तिणें तिच्या प्रोविन्शियलाक सांगलें आनी CSST प्रोविन्शियलान तिच्या एका नर्साक आमच्या सेंटराक धाडलें सो तशें आमी तें स्टार्ट केलें देखून फस्ट एक केस आयली ताका आमी डील केली पूण ताच्या उपरांत ताचे टेस्ट करतना तो TB सेकंड स्टेजीचे पॉझिटिव्ह आसलो देखून डॉक्टरान सांगलें डेंजर तुमकां बदलल्यार सेम स्टेजीचे TB येता ते देखून तुमी दवरचे नाका त्या पेशंटाक तुमी दान सोडा म्हूण मीनवायल आमकां इल्ली चड वळख जाली आमी रेगुलरली एका गव्हर्मेंट डॉक्टरा कडेन येताल्या त्या डॉक्टरा कडेन आमी सांगलें आतां पिवणे एक मानसीक पिडा पिवणे खाली संवय न्ही पिवणे एक पिडा त्या पिडेक वखद जाय आनी त्या पिडेक ट्रिटमेंट आनी रिहॅबिलिटेशन म्हणटा तें दोनूय जाय ते देखून आमकां डॉक्टराची गरज आसली एका मानसीक तज्ञाची गरज आसली हाणगाल तितल्या हळ्ळ्यांत मानसीक तज्ञ ना देखून आमी त्या डॉक्टरा कडेन विचारलें देखून तो म्हणलो म्हजो एक स्टुडंट हुबळी आसा हांव ताका लेटर दिता तुमी आपूण व्हरा म्हूण सो नेक्स्ट त्या डॉक्टराची वळख जाली त्या डॉक्टरा कडेन हांगा फस्ट इल्ली एकले पेशंट येताली ताचे उपरांत आमी एका फंडींग एजन्सीक बरयल्ले जाल्यार आमी कॅम्प करची आलोचन गेल्ली देखून हेवटेन आमकां 15 जाण पेशंट आसले मध्यवर्जना शिबिरा म्हणून आमी वय केलें ते दाडा तें 12 दिसांचें शिबीर करूंक आसलें देखून हांकां पेशंटांक मानसीक तज्ञा कडेन मानसशास्त्रा कडेन दाखयचें आसलें सायकॅट्रिस्टा कडेन देखून त्या सायकॅट्रिस्टा कडेन आपण व्हेलें तशें ताची वळख जाली ताणें आमकां मस्त वर्सां सेवा दिली तशें फस्ट 15 जाणां आयल्या उपरांत तांकां आमच्या त्या सेंटरांत एक जर तर तूं बरो जालाय तुका समाजा वयर एक ऋण आसा तुजे वयर एक ऋण आसा तें ऋण तुवें कशें फारीक करचें सेंटराक तुवें ऋण फारीक करीचें म्हणना तुवें समाजीक एक ऋण आसा तुका तें ऋण तुवें कशें फारीक करचें म्हणल्यार तुवें अनेक पेशंटाक बरें करचें देखून तांकां टार्गेट तांणी अनेक पेशंटाक आपण हाडचें सो तांणी तशी अनेक पेशंट ताच्या नेक्स्ट म्हयन्यांत आमकां 30 पेशंट आयले तशें कंटिन्यूअस ते त्या फिल्डांत आसलें गोत्त आसा हांव पियेता म्हज्या सांगाता कोण पियेता ताच्या सांगाता कोण पियेता हांव बरो जालो ताणें बरें जायचें निजय की एक वर्तें मिसांव तुमी स्टार्ट केलें सिस्टर 1000 जाण इतल्या 12 वर्सां जावन हजार जाण कांय बरें जावन गेल्यात आसतले खंडीत जावन गेल्यात पूण ह्या घडये हांव सांगचें तें बरेंपण पळोवन तांच्या कुटुंबाची प्रतिक्रिया कशी आसली तांच्या बायलांची भुरग्यांची प्रतिक्रिया कशी आसा बायलेची भुरग्यांची तुका एक केस सांगूंक सांगता
माडेंतेर तावन एक केस आशिल्ली आमकां माडेंतेरतान कितें म्हळ्यार माडेंतेरची एकली सिस्टर आमगेर आसले तशें त्या वळखीन माडेंतेरचो एक अंकल आमगेर ट्रिटमेंटाक आयलो तो ट्रिटमेंटाक येतना ताचे सांगता कोणीय नात ताचे तावन प्रेजन जोडले एका मनशान आपण हाडलें त्या सिस्टराच्या भावाचेन आपण हाडलें आनी तो थंय आसलो 1 म्हयनो आसलो कांय फस्ट म्हयन्याचे इल्लेशें फीज त्या मनशान भरलें मागीर नेक्स्ट म्हयन्यान ताका आपण व्हरोंक येवंक हाका फुरसत नासली तो आनी 1 म्हयनो आसलो त्या म्हयन्याचे पयशे दिवंकय ताचे कडेन नात ताचे आवय बापूय ताचे वटू नात ताका आवय बापूय वट्टू रावल्यार तो गलाटो करतालो त्या देखून आवय बापूय वट्टी ना तो भायरत बायल ताका सण्ण गेल्लें 11 वर्सां सण्ण ते फॉरेन आशिल्लें ताका एक पूत आसलो तो ताच्या आजी सांगत आसलो कोणाचें कनेक्शन ना तो ट्रिटमेंट करतना आमी फॅमिली कावन्सिलींग म्हूण करता ते फॅमिली कावन्सिलींग जावंक हांवें त्या बायले कडेन उलयचें त्या बायलेक ते फॉरेन आसलें बायलेक कॉल केल्यार ते काडटा आनी कट करता ताचे उपरांत तिचे कडेन सक्सेस जावन आमी उलोवचें म्हळ्यार ताका एक कारण आसूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आणी तितलें टॉर्चर केलां आसतलें घरांत तितली विधवावळी करून समाजीन तो कोणा मुखार तोंड उखलून घेवन भोवंक जायना तसलें भुरग्यांक ताणें मस्तू विबाडिल्लें ताणें मस्तू विबाडिल्लें तशें दूख बघतना थोडे तशें रिएक्ट करतात मागीर मुंदरची आसता कितें म्हळ्यार ताका मस्तू लॉस जाल्लें तो बॉम्बे व्हडले बिजनेसर आसलो तो ताणें मस्त पुरो ते लॉस जावन तो घरा आसलो आवय बापूयक कॉल करतना आवयन इल्लें सांगलें आवयचें काळीज न्ही आवयन इल्लेशें सांगलें जाल्यार ताका मस्त ट्राय केलें तो बरो जायना तशें अशें पुरो आवय उलयली ताचे उपरांत ताच्या सासूमाई कडेन उलयली ताच्या पुता कडेन उलयली आमी ते दाळ तो म्हणलो आमकां तांचे लागीं संबंद दवरूंक नाका तशें अशें म्हणलो अशें पुरो आसतना ताणें मस्त विबाडलां तशें अशें पुरो आसतना ताका मस्त कश्ट जालें पूण तो रावून ते 2 म्हयने उपरांत बरो जावन तो घरा पाटी आयलो आनी ताणें पाटी येतना ताणें सांगिल्लें तांकां एक फ्युचर प्लॅन बरोवंक आसा ताणें फ्युचर प्लॅन कितें बरयलें म्हळ्यार आमी पाटी वचचें म्हजी आंगड तो शिमणेचो मनीस म्हजी हांवें आंगड परतून आंगड घालीचें म्हाका एक घर बांदीचें म्हज्या बायलेन म्हजे पाटी येवन रावचें म्हाका एक चेडूं भुरगें जायचें ताका एकूच चेडको आसलो तो चेडूं भुरगें जाय त्या दाडा तो 9th आसलो चेडको दिसता चेडूं भुरगें जायचें आनी म्हज्या पुतान सेमिनारीक जॉयन जायचें ही ताची आशा फ्युचर प्लॅन बरयलें आमी थंयच्यान सोडलो ते तितले वर्सां म्हजी जावन हांव पाटी आयल्या उपरांत एक दीस हांव माडेंतेर गेल्लें घरा वेतना माडेंतेर येतना म्हाका तो शॉपांत मेळ्ळो ताणें म्हाका ताच्या शॉपाक आपणयलें ताची कथा ते ऑलरेडी ताणें शॉप घालां एक ग्रेट तितले बदलावण जाले पूण घरा रावनातलो ते एका टिचरीक ताणें एका रूम दिल्लें तो रावतालो ताचे उपरांत एक 2-3 वर्सां उपरांत एक 4 वर्सां उपरांत कोण ना एक दीस म्हाका फोन आयलें फोन उलयतना ओके अंकल कसो आसा अंकल तशें ताणें म्हाका सांगलें सिस्टर म्हजे घरांत ओकलं तुमी येयचे म्हणालो बरें म्हण हांवें सांगलें सिस्टर तुमकां गोत्त आसा म्हज्या हांवें बरयल्लें म्हाका एक चेडूं भुरगें जायचें म्हणून देवान म्हाका एक चेडूं भुरगें दिलां आनी त्या चेडूं भुरग्याचें वॉल त्या दीस म्हणालो पळय सिस्टर दिसा की असली पुरा घडतना आमच्या जिवितांत आमी एक्सपेक्ट करना आमी कितें करता म्हणून सांगल्यार आतां तुमचें एक तें मिसांव तुमची एक ड्युटी करचें तुमचें एक काम आनी देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवार तुमी दुबळ्या धाकट्यांची आनी अशें सांडून गेल्ल्यांची सेवा करची तांकां बऱ्या वाटे काडचें तें पुरा तुमी करतात पूण ताचो प्रतिफळ कितें म्हूण घेवन कोणी एक्सपेक्ट करना पूण असल्या एका परिस्थितींत ताणें इतलें पुरा बरेंपण जालें ताणें इतलें लायन सांगलें आपणाक कशें जायचें तशें जायचें घर जायचें बायल जायचें भुरगीं येयचें तितलें मागीर चर्क्यान सेमिनरी वचचें तें मागीरचें गजाल जालें की ना गेलो बायल पाटी येवन रावलें ताचे सांगाता 2 शॉपां घालीन तांणी हें पुरा तो इम्प्रूव जालें अशें मस्त कथा आसा मस्त म्हळ्यार मस्त कथा सक्सेस स्टोरी पूण असली स्टोरीज आयकतना तुमी केल्ल्या मिसामाक फळ दिल्ल्याक कितली खुशी जाता न्ही देवाच्या त्या फस्ट स्टार्ट करतना आमकां मस्त कवचेनी आशिल्ली इल्लेशें डिस्करेजमेंट जालें त्या दाडा पूण आतां पळयतना आमच्या अर्सुला फ्रांसिस्कन संस्थेंत एक मस्त सक्सेसफूल सेंटर डी एडिक्शनांत आतां आमकां गव्हर्मेंटाची ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ग्रांट येता थंय ताचे तावन तें चलता
आनी थंय रेग्युलरली 15+ पेशंट केदाळे असतात. आमकां तमाशे करूंक मस्त इजी, पूण तांकां तांचे भितरच आसचे थोडे मस्त पर्सनल रिजन्स असतात, फॅमिली रिजन्स असतात. असले सबार रिजन्स घेवन तुमी कितल्याशा जाणांक थंयसर बरेपण दिलां आनी तुमी थंयच्यान भायर धाडले सडावत बरे जालात म्हणून घेवन म्हाका भोगता. सडावत बरे जातात, वेताना सकडी बरे असतात, पूण ते केदाळय बरे असतात म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार रिलॅप्स जाता. आतां म्हाका एक पिडा आयल्यार ती रिलॅप्स जायना म्हणून सांगूंक जायना. देखून आमी जागृतकाय करिनातल्यार रिलॅप्स जाता. जागृतकाय कोणें करीचे? ताणें पियेल्ले ते त्या पिडेस्तान मात्र न्ही, ताचे सांगाता आशिल्ल्यानी जागृतकाय करीचे. पिवची जावं आतां एकलो पियेता जाल्यार ताका तो मात्र कारण न्ही, ताचे सगळें कुटुंब, ताचे समाज कारण. मस्तपटी आमी चिंतचे पिवचे ताचे मात्र कारण न्ही, पिवचे तो मात्र न्ही, मस्तपटी फॅमिलींत स्पेशली तांचे फॅमिली लायफ, भुरग्यांची साल, समाजेन तांकां पळोवची रीत, हें पुरा एका मनशाक पिवणें सुरू करूंकूय हें पुरा कारण जावचें ना, पूण पिवणें उरोवंकू पिवणें चड पिवंकू कारण जाता. त्या देखून तें रिलॅप्स केसीस आसात, पूण सोबॅरिटी रेट म्हण सांगता म्हळ्यार बरें जावन उरली रेट 60-65% आसा. पूण एक व्यक्ती पिवंडो या पिवंचो व्यक्ती म्हणून सांगतना समाज ताका कंटाळटा, पूण तो बरो जाल्ल्या तवळ समाज ताका बरें करून काणगेल्ले तसले एक खंयचे दृश्टांत तुमचे ते आसात की? आसा. आतां सांगलें आतां त्या देखून आमच्या सेंटरांत आमी कालें करता एक सपोर्ट पर्सन, गरजो मनीस निसतना समाजांत एक सपोर्ट पर्सन म्हूण तांकां अपॉयंट करता आमी. तें कित्याक तें एक तो मनीस सदांय ताका थोडे मेडिसन ताणें काणयूंक आसा, तें एक ताणें पियेनासतना उरोवंक थोडो तेंप म्हणसर तें मेडिसन एक मेडिसन क्युरिंगाक न्ही, प्रिवेंशन. त्या देखून तें एक काण घेता म्हणलें एक जबाबदारी. ही कातळ ते वखद काण घेवन ताणें पियेल्यार ताका कसले तोंदरे जातात, ते दाळा त्या मनशाक इमिडिएट खंयच्या हॉस्पिटलाक व्हरूंक इमिडिएट प्रिकॉशन जावन काण घेवंक. देखून सपोर्ट पर्सन म्हूण आमी एक काण घेता. एक सेकंडली हर एकल्या की ताणें तशें बरें जावं. स्पेशली बायलो मनीस कितें सांगता न्ही, फस्ट फॅमिलींत आमी सांगता सेकंडरी अल्कोहोलिजम म्हूण सांगता. सेकंडरी अल्कोहोलिजम कित्याक म्हळ्यार एक घोव पियेता जाल्यार घोवान पियोवची बूद आनी घोव पियेल्ल्या दाळा बायलेची उलोवची रीत ती एडिक्शनांत. देखून ताका सेकंडरी एडिक्शन म्हणटा. तें तशें उलयनातल्यार तो समजता. परोक्ष अल्कोहोलिजम म्हणून सांगता. देखून बायले की थोड्या तेंपा उपरांत घोवान पियेल्यारूच ते करेक्ट. देखून आमी कालें करता फॅमिली कावन्सिलिंगांत आमी ते बिहेवियर तूं आज पियेलाय गी तशी विचारनाका, तुजें फ्युचर प्लॅन कशें वता तें पळय. देखून ताचे विशयांत आमी चड इम्पॉर्टन्स दिता. आतां फॉर एग्जाम्पल हांवें ती माडेंतेरचे विशय सांगले. एक दीस आमकां 2 वर्सां उपरांत थोड्या म्हयन्या उपरांत 6 म्हयन्या उपरांत एकल्यान खबर दिली तो परतून पियेला म्हण. तशें हांव परतून तें केदाळावन ताका मेळ्ळी. ताणें म्हाका सांगलें तांकां कितलें दुखता तशें सांगतना, जर तर तो पियेना कितलें दुखता. देखून तो म्हणलो म्हज्या विशयांत खबरो केल्यो, हांव परतून पियेला म्हण. हांव पियोवना सिस्टर, हांव पियोवना. तांकां देखून एक पियेवणें सोडिल्ल्या मनशाक पियेल्लें सोडून रावंक मस्तू जाणांचो सपोर्ट जाय. त्या मनशाक तशेंत पळोवचें न्ही. पयलेंच्या रितींत आमी पळयता दॅट इज नॉट करेक्ट. ते आमच्या समाजाची रीतच तशी सिस्टर. कित्याक म्हणून सांगल्यार सो वी आर बिकमींग सॅडिस्ट. कित्याक म्हळ्यार आनेकल्यांनी पाड जाल्लें पळोवचें आमकां मस्त खुशी. बरें आसलें पळोवचे बदलाक पाड जाल्लें पळोवचें. जर तर कोण एकलो बरो जाला जाल्यार ताच्या विशयांत पाड उलोवन घेवन आमी संतोश भोगचे. ताका कन्नडांत आमी विघ्न संतोशिಗಳು म्हणून आमी सांगता. पूण असले परिस्थितीन जाल्यार तुमी सबारांक तुमची सेवा दिली, तुमचें मिसांव केलें, सोम्याच्या नांवी तांकां बरें जावंक एक अवकाश तुमी दिलो. सिस्टर तुमी एक सांगली ती सक्सेस स्टोरी केवळ एका व्यक्तीची न्ही. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या सेंटरांत सबार जाण तशें बरें जावन गेलात आनी मुखार फुडार ना म्हूण चिंतल्ल्यांक एक उज्वल फुडार सोम्यान तें तांकां एक प्राप्त केला म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. पूण तांणी एक बरें जाल्या मागीर तांची देख पळोवन
आनी दुसऱ्यांनी तुमच्या सेंटराक तसलें एक मोटिवेशनान दुसऱ्यांक हाण दिल्ले दाखले खंय पुणे आसात की सिस्टर? मस्त आसात. पयलें आमी करतना खाली हाणगलान मात्र हाणगल तालुकांत तें हावेरी डिस्ट्रिक्टाक स्प्रेड जालें. आतां नॉर्थ कर्नाटका पुरो डिस्ट्रिक्टांत हांव पेशंट आमकां येतात. मंगळूर ताण आयिल्ल्या केजी वरवीं आतां माडेंत्यारच्या केजी वरवीं तो बरें जाल्लें पळोवन माडेंत्यार फिरगजेतान कॅथोलीक सभेन एक सगळ्या ग्रुपाक ट्रिटमेंट दिवन आपणला तांच्यात कर्सान सगळ्या ग्रुपाक कितले 12 जाण गे तो नासले ते तांकां आपणान तांत पुरो बरें आसात गे म्हाका माहीत ना कित्याक म्हळ्यार तें हांव फाटीं आयल्या उपरांत इशिन आयल्या उपरांत जाल्लें. सिरसितावन मस्त जाणांक विगारांनींत तांच्या फिरगजेंत तशें आशिल्ल्यांक रेफर केलां, मस्त जाणांक धाडलां. म्हणजे फोन त्या दाडाचेर फोन नंबर ते एक येल्लो कार्ड म्हणून आमी दिता. त्या कार्डाक आतांय म्हाका कॉल्स येतात असल्या दीस पेशंटाक हाडूंक आसा आनी म्हाका कळटा इमिडिएट तें हाणगलचें कॉल देखून हांव त्या सिस्टराचे नंबर दिता. कित्याक म्हळ्यार हांवें ते एक नंबर हांवें दिल्ले वरवीं एका मनशाचें एका कुटुंबाचें एका हळ्ळेचें जिवीत बरें जाता तें. आनी पुरो पेशंट मस्त ग्रेटफुलनेस तांकां केदाळे मस्त उपकारी मनोभाव. तांचे कडेन दिवंक मस्त पयशे नात पूण तांच्या गाद्यांनी पियाव जाता, भात जाता, तांदूळ जाता, तरकारी जाता, मिरसांग जाता, बटाटे जातात. हें पुरो ते एक गुणी 2 गुणी पुरो हाडून दितात. तें उरले पेशंटांक आमकां दितात. पयशा लेकार तांणी दिवचें मस्त उणें पूण वरवे लेकार मस्तपटी हाडणी दितात ते. कित्याक म्हळ्यार तांकां तितलें ग्रेटफुलनेस त्या उपकारी मनोभाव आसा तांकां ते बरें जालें. एक केस सिस्टर सेलीन म्हजे सांगता आशिल्ली. तिची आवय रिसंटली सरली. ती आवय सरता म्हणसर तिका म्हयन्याक एक पटी फोन करून उलयताली ती कित्याक म्हळ्यार तिचो पूत तिचे वरवीं बरो जालो. म्हळ्यार सिस्टर डी एडिक्शन सेंटरान ती काम करताली आनी त्या म्हयन्यांत ती कावन्सिलींग करताली. त्या मनशाक ती कावन्सिलर जावन आसलें देखून आतां जाल्यारय कॉल करून उलयता ती तेजे लागीं. आतां ती पुअर कोविडान सरली ती आवय तिची. मस्त खुशी जाली सिस्टर कित्याक म्हण सांगल्यार बरें काम करूंक मोन येवचेंच प्रेरण येवचेंच बारीक कश्टाचें आनी तें प्रेरण येतना असाध्य जाल्ल्या जाग्यारच तें काम करूंक देव आमकां निर्मिता. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव असाध्य जाल्लें साध्य करचो तसलो देव आनी त्या सोम्याच्या त्या मिसावांत तुमी सहभागी जाल्यात आनी असाध्य म्हणलें एक प्रोग्राम तुमी थंयसर स्टार्ट केलें. आज त्या दाळा केल्लें प्रोग्राम आज सगळ्या कर्नाटका पावला म्हणून हांव धैर्यान सांगता. कर्नाटका भायर पावूंक पुरो पूण अशें मुखार वेतना तुमकां खंयच्याय रितीरी एक डिस्करेज करचें तसलें या आनी मुखार नाका कित्याक केल्लें म्हणून एक तसलें एक नकारात्मक चिंता पेंवची तसलें खंयचीपणी घडल्यांत गी? नकारात्मक चिंतप म्हळ्यार हर एक पटी हांवें चिंतचें की तें बरें काम करतना ताच्या फाटल्यान एक देंवसार येता. आमकां टेम्पटेशन म्हण सांगिल्लें तें एक पटी कशें येना. तें हर एक दीस खंयच्या रुपार येता. हें म्हाज्या जिवितांत सुरू जावन आसा. हांव फस्ट हांवें सांगलें हुबळी काम सुरू केलें. हुबळी काम सुरू ते दाडा सोशल वर्क मस्त नवें आनी ते दाडा HIV एड्स फस्ट बिगिनींग देखून आमच्या सिस्टरांक मस्त बेन दिसतालें म्हाका स्लमाक धाडूंक. हांवें वचून तें करचें ती जागोना स्लमांत लागीं घरा हांवें ट्युशन घालचें आसलें. एक दीस येतना भुरगीं पुरा वट्टूक येतात एका ट्युशनाक एक कडेन बसता आमी. दुसरे दिसा येतना तो त्या जाग्याचो मनीस येता आनी थंयच्यान आमकां धांवडायता. ते दाडा पाटी रडोनूच येवचें पाटी कितें अशें जाता म्हणून. दुसरे दिसा येतना आनी एकलो मनीस येता म्हज्या जाग्यार करा. ओके देखून म्हाका बघचें आसलें ओके आज अशें करून जातना म्हाका बघचें हें क्लोज करया नाका म्हणून. पूण दुसऱ्या दिसा येताना ना तुवें क्लोज करून नजो हें गरजेचें म्हूण सांगूंक आनी एकलो येता. ते देखून देव हर एक पटी एका आंजाक धाडटा मनशां रुपी जावं दी वस्तू रुपी जावं. डी एडिक्शन सेंटर सुरू करतना तें बांदूंक आमकां फंडींग नासलें देखून आमी एका फ्रेंच एका एजन्सीक दिलें. तो 15 पळोवन म्हणालो पिवोवचें कित्याक म्हळ्यार बैल्या गांवांत पिवोवचें एक हें म्हणून ना सदांचें देखून हें सेंटर करून तुका कोण पयशे दिता म्हणून.
पूण एक ग्रूप ऑफ डॉक्टर्स कॉन्ट्रिब्युटेड एंड वी बिल्ट दॅट सेंटर. तें सेंटर स्टार्ट केल्या उपरांत सुमार 1 वर्स आमी 15 जाण म्हळ्यार टिम्स म्हळ्यार बॅच वायज करूंक जाय आसलें. आमकां बॅच वायज येवना, मस्त तेंप जावना आमकां थोडो तेंप. ते दाडा पेशंट ते नासता आमकां डिस्करेज जालें. पूण मागीर आमी केदाळा 15 जाणांक कॅम्प प्रकार हाडलें. एका फाटल्यान एक कंटिन्यू जातेत येयलें. तशें हर एक सुरू करतना ते ल्हान संगती आसात, पूण त्यो संगती म्हाका बघचें आतां कोण एकले मिसांव स्टार्ट करता, ह्या मिसांवा वयर ताचें कमिटमेंट आसा. तांणी ल्हान संगतीक भियेल्यार गुमान दिवंक ना, ल्हान संगतीक भियेल्यार व्हड संगती करूंक जायना. आनी एक हांव एक व्यक्ती, हांव सिस्टर दुलसीन. आम सिस्टर दुलसिना कडेन कोणाक कितें आसा जाल्यार सिस्टर दुलसिना कडेन मात्र. सिस्टर दुलसिनान करच्या मिसांवा वयर करूंक कोणाक हक्क ना आनी तांणी करूंक जायना. कितें म्हळ्यार मिसांव दुलसिनाचें न्ही, मिसांव सोम्याचें. ते देखून सोम्याच्या मिसांवांत आमी कोणेय आडपाय घालचे कोणाक हक्क ना, हे अधिकार ना. आनी आडपाय घाल्यार ते सक्सेस जायना. निजाक मस्त खुशी जाली सिस्टर, कित्याक म्हणून सांगल्यार ह्या मिसांवांत तुमी ते वर्तो त्याग केलो, तुमची सेवा दिली. आनी तशेंच आमची सिस्टर सेलिनी तुमच्या सांगात आसले म्हणून आयकून म्हाकाय मस्त खुशी जाली. ನಾನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ, ರೋಶ್ನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ. ರೋಶ್ನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವರ ಬಾಳಿಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ತನಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಅವರಿಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ, ವಿವಿಧ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಯುವಕರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರೋಶ್ನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು, ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಒಂದು ಸುಭದ್ರ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ರೋಶ್ನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಮುಂಬರುವ ನಮ್ಮ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಜುಬಿಲಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
आनी आतां तुमी हानगल थंयसर तुमचें मिसांव जाल्या मागीर नेक्स्ट तुमचें शेत खंयच्या मिसावांचे ह्या सामाजीक क्षेत्रांत तुमी नेक्स्ट खंयच्या डेस्टिनेशनाक वचून पावल्यात? हांवें हाणगलतान हांव प्रोविन्शियल कावन्सिलर जाताना हांवें कोडयाळ हेजे पडलें आनी हांव पानीर आशिल्लें. पानीर आसतना CODP हांवें एक प्रोजेक्टाक काम करचें पडलें. ते दाळा कम्युनल डिस्टर्बन्स इल्लें आशिल्ले वरवीं कम्युनिटींत काम करणं, एका समुदायांत काम करणं, कशी कम्युनल हार्मोनी अडयत म्हणलें एक ॲक्शन रिसर्च करचें कारितासाच्या प्रोग्रामांत आसलें हांव. तशें आसतना थोड्या संगती विशयांत हांव बँगलोर पावलें एका कामा खातीर, कावन्सिलर जावन एका कामा खातीर पावतना तशें म्हाका आनेक कामांत मेतेर जावचो एक अवकाश मेळ्ळो. तो देवान दिलो म्हूण चिंता, कित्याक म्हळ्यार त्या दिसांतल्यान आज मसर आमचें काम चलतत आसा. हांव युनिसेफान काम करतालें ताच्या उपरांत. इंटरनॅशनल युनिसेफांत तुमकां एक काम करूंक देवान एक अवकाश दिलो, निजाकी व्हरतो संतोष सिस्टर सांगा. युनिसेफान म्हळ्यार हांव UN ऑफिसर जावन काम करूं ना, युनिसेफ कन्सल्टंट जावन गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकाक काम करतालीं हांव. तशें हांव 2 वर्सां 3 म्हयने हांवें तें काम केलें थंय. ताच्या उपरांत आमी हें सेंटर स्टार्ट केलें. हांव तें काम सोडून आयल्या उपरांत एक सेंटर स्टार्ट केलें. सिस्टर आतां युनिसेफ म्हणटाना म्हाका 2-3 रितीर थोडी भावना येतात. युनिसेफांत एक सिस्टर वावर दिवन आसा. येदोळ म्हणसर म्हाका कळीत असल्या प्रकार एका रिलिजियस भयणीन येदोळ म्हणसर युनिसेफांत वावर दिलें म्हाका कोत्तना. पूण तुमी युनिसेफांत वावर दितना निजाकी तुमकां एक प्रेरण कशें मेळ्ळें आनी तुमचें धोरण कशें? प्रेरण म्हणून सांगना हांव, एक अवकाश म्हूण हांवें काण गेलो. युनिसेफांत म्हळ्यार एक UN ऑफिसर जावन न्ही, युनिसेफाचे प्रतिनिधी जावन गव्हर्मेंट कर्नाटका सरकारा वट्टू काम करतालें हांव. आनी महिळा ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ अभिवृद्धी इलाके हाच्या हेड ऑफिसांत आशिल्लें हांव, डायरेक्टरेटांतूच आशिल्लें हांव डायरेक्टली अंडर डायरेक्टर वट्टू काम करतालीं. ह्या डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टरा वट्टू हांव काम करतालीं. थंय त्या वर्सांनी 2011 हांवें थंय काम केलें. 11, 12, 13 ते दाळा भुरग्यांच्या रक्षणा विशयांत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान पयले पटीन काम स्टार्ट केलें. 2011 राज्य मट्टार आनी जिल्हा मट्टार भुरग्यां रक्षणाचे युनिट आनी सोसायटीज करचें काम सरकारान काण गेल्लें. तें काम करचें काम युनिसेफ स्टार्टींग सेटअप करचें काम आनी म्हजें जावन आशिल्लें. गव्हर्मेंट ऑफिसांत हांव एक सिस्टर उरली पुरा दुसरी. सिस्टर जावन आसतना हांवें थंय जेजू विशयांत ह्या खंयची इवँजलायजेशन म्हूण कितें सांगता हांवें डायरेक्ट करूंक जायना. पूण हांवें मस्त इवँजलायजेशन तशें आसचें त्या ऑफिसांत म्हजें प्रेजंसूच एक इवँजलायजेशन जावन आशिल्लें म्हूण म्हाका बगलें. एक सदांवत ट्रेनिंग हांवूच कंडक्ट करतालें. भुरग्यां रक्षणा विशयांत अपॉयंट केल्ल्या स्टाफाक पुरो स्टेक होल्डरांक हांवें तें ट्रेनिंग करचेलें. हर एक ट्रेनिंग स्टार्ट करतना हांव एक प्रेयर सॉंग घालतालें. तें प्रेयर सॉंग जाल्या उपरांत एक प्रेयर शिकयतालें आनी तें एक जनरल प्रेयर. तांतू खंयच्याय रितीचे धर्माचे विशयीच ह्या नात, देवाचो विशय मात्र तशें हांव एक स्टार्ट करतालीं. आनी हर एक ट्रेनिंग बरें जावचें बरें हांव पळयतालीं. त्या हर एका ट्रेनिंगाक एक सिस्टमॅटीक प्लॅन, हर एक खंयचोय एक मनीस खंयचेय एक कवरेज करना जाल्यार सब्जेक्ट हांव कवर करतालें. तशें सगळ्या दिसांनी हांव थंय आसतालें तांचे सांगाता. आनीक म्हजी जियोवची रीत हर एकल्यांक की हांव म्हळ्यार मस्त एक अभिमान आशिल्लो ऑफिसांत. तशेंच मस्त फाटल्यान मस्त चलतालें. आतां थंयच्यान कितलें आशिल्लें म्हूण सांगल्यार हांव थंयच्यान सोडना येयल्लीं एका कारणा खातीर. तें क्लोज जाल्लें न्ही, हांव आसलें न्ही. सेकेंड 3rd वर्सा हांव प्रोग्रामां दुसरे कडेन करतालें. हर एक मनीस कोण ऑफिसाक येता ते म्हजे लागीं येवन डिस्कस करताले, म्हजे लागीं उलयताले, तांची समस्या सांगताले. देखून ऑफिसान कितें जाता दुसऱ्यांक कळटा कोण ना म्हूण तांकां एक दुबाव आशिल्लो. एक सेकेंड हर एकल्याक बरी माहिती मेळटली देखून ते येवन विचारताले ऑफिसांत.
देखून हांव ते थर्ड इयर उपरांत हांव थंय आसतना एक डायरेक्टर आसली ती हरियाणाची, ती तिके एंटी क्रिश्चन. देखून ती फस्टाक म्हजे कडेन बऱ्यानंत आसली, बरी शतिवंत डायरेक्टर. पूण ते वेळार तिका अशें इल्लेशें आसलें खंयच्या म्हणी कारणाक म्हाका काडचें म्हण आसलें तिका. देखून तिणें उरल्या हायर JD लेवल जॉयंट डायरेक्टर लेवलाचे ऑफिसरांक प्रियंकान म्हजी फायलां पास करची दवरली. ती फायलांक सिग्नेचरूच गेल नासली. म्हजे एक कार्यक्रम, एका म्हयन्याचे कार्यक्रम 4 म्हयने सिग्नेचर करनासतना दवरले, पेंडींग दवरलें तिणें. आनी खंयचीं बिल्लां पास करूं ना तिणें. युनिसेफात एक सिस्टम 180th डे नो मनी कॅन बी इन द अकाउंट, ते अमावंट पटींत वचचें. हें मस्त एक सवालाचें जालें म्हाका. पूण केदळां म्हाका कळ्ळें, बिकॉज आय एम अ क्रिश्चन शी इज रियॅक्टींग अँड शी इज ती म्हाका कश्टार घालूंक पळयता म्हणून आमी तिके मतींत एक हट्ट चिंतलें. शी इज नॉट फायटींग वीथ मी, शी इज फायटींग वीथ माय जीजस. आय वील नॉट अलाव इट. हांव ती सलवणी ओप्पना म्हूण चिंतून हांव घट रावली. पूण अशें जाताना ती मस्त तोंदरे दिताली. तशें एक दीस युनिसेफ म्हज्या वयलो बॉस, युनिसेफ ऑफिसर, UN ऑफिसर, ताणें एक दीस म्हाका फोन केलें आनी विचारलें. ताणें पळयलें पूण म्हाका म्हळ्यार मस्त विरार जातालें. आय वॉज नॉट हॅप्पी वर्कींग. पूण तें काम केल्ले वरवीं सिस्टमांत काम करूंक मस्त अवकाश आसलो, म्हळ्यार दुसऱ्या लोकांक बरेंपण करूंक मस्त अवकाश आसलो. देखून ताणें म्हाका विचारलें, वॉट आर यू थिंकींग म्हूण विचारलें म्हाका, तूं कितें चिंताय म्हणून. देखून हांवें म्हणलें डिसेंबरान सोडचें म्हूण सांगलां. देखून तो कितें म्हळ्यार ऑलरेडी तांणी म्हाका चेंज करचें, तांकां अशें काडूंक हांव सोडून वचना म्हूण तांकां खात्री जाली. म्हळ्यार तांणी कश्ट दिले रे, हांव सोडून वचना म्हूण खात्री जाली. देखून तांणी डायरेक्ट युनिसेफाक बरयलें, आमकां दुसऱ्या ऑफिसराक घेवंक जाय, रिक्रूट करूंक जाय. ताका हाडल्या उपरांत म्हाका काडी येता म्हणलें तेंचें प्लान. देखून ताका तो क्रिस्तांवचो ते. देखून ताणें म्हाका फोन केलें आनी म्हळें हें तांचें प्लान. देखून तांचें प्लान सक्सेस जावनचो तूं रिजायन दी म्हणालो. देखून हांवें इमिडिएट त्याच दीस राती हांवें म्हजें रिजायन लेटर बरयलें आनी दुसरे दिसा गेली ते तिका दिवंक. ते दळ ती म्हणाली तूं ते कित्या म्हणाली, एज इफ काय हें गोत्तू ना. देखून हांव म्हळें आय एम नॉट हॅपी. दॅट वॉज द माय आन्सर. उरलें पुरा खंयचें बरय नाका तूं म्हूण सांगा लागलो. आनी ते रिजायन लेटर दिलें. बँगलोर तावन फाटी येवच्या पयलींत युनिसेफ ताणें म्हाका विचारलें, आमी कितले पयशे दिल्यार तुमी आमकां काम करतात म्हूण विचारलें म्हाका ताणें. हाऊ मच शूड आय पे यू इफ यू हॅव टू वर्क फॉर युनिसेफ. देखून हांवें म्हणलें वी वील प्लॅन. देखून दुसरे दिसा तो ऑफिसाक हैदराबादान तो बँगलोर ऑफिसाक येवचो आसलो. त्या दीस कारार ताचे सांगात हांव म्हज्या ऑफिसाक ट्रॅवल करतना सगळ्या वाटेर आमी प्लॅन केलें. कर्नाटका सरकारा वट्टूच स्टील सरकारा वट्टू आसुनूच आमी कशें काम करचें त्या दिसतान तें तिणें आमकां तें काम करचें सूख येयलें जावंक पुरो. त्या दिसांतल्यान आज मुसरी आमी गव्हर्मेंटा वट्टूच काम करता. सुख येयल्लें एक बऱ्या उद्देशाक जालें म्हणून हय. हांवें थंय आसून मस्त सांगात डायरेक्ट जावन करूंक जात्यो ना म्हाका. आज आमी आमच्या सेंटरांतान सगळ्या 30 डिस्ट्रिक्टांत ती काम करता. 15 डिस्ट्रिक्टांत डायरेक्ट म्हणजे आमचे स्टाफ वचून काम करता. ते पुरा काम करूंक कंटिन्युअस त्या 2013 येदोळ मुसरी आमी काम करता. ते काम करूंक त्या दीस ते रिजायन केल्ले वरवीं आज आमकां युनिसेफांतल्यान येदोळ मुसरी सपोर्ट आसा. पळय सिस्टर, हे मिसअंडरस्टँडींग कित्याक म्हूण सांगल्यार कोणी एकलो या एकलें बरें काम करता जाल्यार जावेत एक संस्थांत जावेत एक ऑफिसांत खंयच्याय रितीर ताचे विशयांत विरोध चिंतले आसात, ताका कशें सकल घालचें म्हणटले आसात. कित्याक म्हळ्यार ताचे पर्सनल ग्रजार न्हय, पूण ते एफिशियन्सी म्हणटात, काम बरें करता ताका चड जाण पळयतात. आमच्या लागीं कोणी येनात तो या तें शायन जाता अशें. असल्या एका मिसअंडरस्टँडिंगाच्या तसल्या एका वातावरणांत तुमी तें एक डिसिशन घेतलें, त्या विशयान तुमकां कशें भोगता? हे पुरा मिसअंडरस्टँडींग विशीं न्ही, गव्हर्मेंट ऑफिसांत मिसअंडरस्टँडींग विशीं न्ही, धर्म आनी धर्म आधारीतच विशय मस्तपटी. त्या देखून कोण आमी गव्हर्मेंट ऑफिसांत काम करता आमचे जिनियरीतच एक मिसांव. ते जिनियर कित्याक म्हळ्यार आज हांव पुरा गव्हर्मेंट ऑफिसांक डिस्ट्रिक्ट लेवलाच्या ऑफिसांक वेता, स्टेट लेवलाच्या ऑफिसांक वेता.
तांकां आमचेर इतलो भरवस आसा की ते धाडात कोणी एकल्यान केलें जावं पुरो पूण सगळ्यांक आमचे वरवीं तांकां बेस्ट मेळटा बरें मेळटा सो थंय तावन तुमी ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಕೆ ಹುಡುಕಿ ಮರಲಿ ಮಣಿ ಅಂತಾರೆ ಮಳೆಯಾರು ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ या रिसोर्स अँड डेव्हलपमेंट सेंटर फॉर चाइल्ड राईट्स म्हणून सांगता आणि आज त्या बिल्डिंगांत तुमच्या सांगात बसचे भाग आमकां दिव्यावाणी तर्फेन आणि तुमचे तर्फेन आमकां हांगासर मेळ्ळा सिस्टर या केंद्रा विशांत एक मोठी झळक एक इल्लेशें विवरण कितें तुमचो मिसांव वावर हें केंद्र कशें एक काम करता खंयच्या खातीर काम करता कोणा खातीर काम करता ह्या विशयांत एक धाकटें विवरण ओके आमचे हे मिसांव हांगा 2013 आमी स्टार्ट केलें 2014 सेंटर आमी उक्तावण केलें पूण आमी 2013 आमी काम स्टार्ट केलें हें सेंटर मेनली आमी काम करचें भुरग्यां हक्का खातीर भुरग्यां हक्कांत भुरग्यां रक्षणाच्या हक्का विशयान आमी चड काम करता ह्या सेंटरांत आनी हें सेंटर आमी ग्रास रूट लेवल काम आतां सोशल वर्कांत आमी समुदायाच्या लेवलार डायरेक्ट भुरग्यां वट्टू काम करचें एक काम आसता आनी एक भुरग्यां वट्टू काम करचें सांगाता काम करचें तें मध्यम लेवल काम म्हणटात सो आमी एक मिडल लेवल ऑर्गनायझेशन आमी कोण भुरग्यां सांगाता काम करता आमी तांकां काम करता तांचे सांगाता काम करता आमी तांचे सांगाता काम केल्ले वरवीं तांणी भुरग्यांक बरी सेवा दिवंक सहाय्य जाता तशें ह्या आमच्या सेंटरांत आनी एक काम आमी करचें भुरग्यां हक्का खातीर काम करचें सिस्टम बरें करचें सिस्टम स्ट्रेंथनिंग सिस्टम आमी काम करता स्ट्रेंथनिंग सिस्टम म्हळ्यार आतां म्हजे कडेन तुवें दिल्ले 100 रुपये मात्र आसात 100 जाणांनी दिल्ले 100 रुपये पुरा सरकारा कडेन आसात सरकारान भुरग्यां खातीर काम करचें सरकारान ताका पुरा दुसरे डिपार्टमेंटां केल्यात स्टाफ आसा ती बरी करून काम करनात तांणी काम करीचें थंय आयिल्ले पयशे पाटी वेतात तांणी समा काम करीचें तांकां काम करूंक जाय जाल्ले स्किल्स ना तांचे कौशल्य ना तांकां जाय जाल्ली माहिती ना तांकां जाय जाल्लें मोटिवेशन ना तांचे लागीं स्पिरीट ना तो स्पिरीट आमी दिचें तें काम करूंक आमी तें काम करता तें काम करचे खातीर आमी एक 10 जाणां हांगा आसा आमी एक तें काम करता देखून डिस्ट्रिक्टाक गेल्ले दाळा बाल रक्षण संघ युनिट म्हण आसा मಕ್ಕಳ रक्षणा घटका म्हण आसात हर एका डिस्ट्रिक्टांत आसात त्या डिस्ट्रिक्टाचे स्टाफांचे मागीर भुरग्यांचे ऑर्फनेजीस तशें मಕ್ಕಳ मणे चिल्ड्रन्स होम म्हण आसात तांचे सुदारण करचे खातीर आमी काम करता स्टाफाचे कॅपॅसिटी बिल्डिंगा खातीर काम करता हें पुरो जाल्ल्या कामा विशयांत रिसर्च करचें काम आमी मस्त रिसर्चा वयर मस्त काम करता आमी आतां रिसंटली कोविडा विशयांत भुरग्यांक कशें एफेक्ट जालां तांचे समस्या कळ्ळें सरकारान तांकां कितें केलां त्या विशयांत आमी एक रिसर्च करता तें एक हंताचें काम सरकारा वटून आनीक हंताचें काम आमी हांगा ताणू स्पॉन्सरशिपाचें पयलें काम करताले आतां आमी तें रावयलां स्पॉन्सरशीप काम करता आमी भुरग्यां खातीर करताले मागीर एक आमी काम करता एडॉलसंट एम्पॉवरमेंट वाडोवणेच्या भुरग्यांच्या हें तांचें मार्गदर्शन दिवचे खातीर आमी काम करता तें तांकां एम्पावर करच्याक आमी मस्त काम करता कित्याक म्हळ्यार आतांची भुरगीं एक 10 to 19 इयर्स एंड आफ्टर 19 एक विशय पळयल्यार आमचें मुख्य फ्युचर मस्त कश्टांचें आसा ह्या भुरग्यांक समा मार्गदर्शन जायचें कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत जावं दी आतां पेरंटींग पयलीं आतां हांवें म्हजी घरची विशय सांगली म्हाका कशें पेरंटींग आनी मार्गदर्शन मेळटा तशेंच ल्हान भुरग्यांक मार्गदर्शन आनी पेरंटींग मेळना पेरंटींग स्कील नात वडिलां लागीं पेरंटींग स्कील नात आतां पेरंटींग खाली ते बिजनस फ्रेमवर्कांत मात्र ओके तें मोग आसा पूण त्या मोगा फाटल्यान मस्त संगती आसात भुरग्यांक तावन मस्त एक्सपेक्टेशन आसा त्या देखून भुरग्यांक आवय बापूय कडेन कशें आसचें वडिलां थंय कशें आसचें समाजांत कशें आसचें जिवन कशें करीचें जाल्यार मस्त संगती मेळनात सिस्टर हे तुमचें मिसांव कितल्या गांवांनी कितल्या सेंटरांनी जावन आसा
आतां आमचें हें एडॉलसंट एम्पावरमेंट कितें सांगता आमी पयलें 20 तालुकांनी केल्लें आमच्या सेंटरांत आमी केल्लें. आतां तें आमी कशें करतले म्हळ्यार एक भुरग्यांचो ग्रूप एडॉलसंट 10 वर्सांतावन 18 वर्सांच्या भुरग्यांचो एक ग्रूप आनी प्रत्येक जाण 15 तावन 18 वर्सांच्या भुरग्यांचो एक ग्रूप करून तांकां मार्गदर्शन दिवचें. तांकां मार्गदर्शन दिल्यार पवना तांच्या पेरंटांक मार्गदर्शन जायचें. त्या देखून त्याच भुरग्यांच्या पेरंटांचो एक ग्रूप करून तशें आमी फस्ट आमी स्टार्ट केलें आनी तें इल्लें सक्सेसफूल आसलें. देखून आमच्या कॉंग्रिगेशनाच्या फावंडरांनी पयलें सोडॅलिटी करून यंग भुरग्यांक पुरा मस्त मार्गदर्शन दिलां. ते देखून त्या लेवलार आमच्या कॉंग्रिगेशनांत हांव कितें स्टार्ट करून वचो म्हण चिंतून तो विशय मुखार घालना. आतां आमच्या कॉंग्रिगेशन लेवलार एडॉलसंट भुरग्यांक एक एम्पावरमेंट प्रोग्राम म्हण आमी स्टार्ट केलां. तें आतां आमी इंडियांत 16 राज्यांनी काम करता. आमचें कॉंग्रिगेशन ह्या 16 राज्यांत ती खंय पुरो आमची इस्कलां आसात, खंय पुरो आमी शिकयता, खंय पुरो आमचो वावर आसा. ते हर एकटें करूंक आमी एक प्लॅन केला. एक व्हडलें प्लॅन आमच्या कॉंग्रिगेशना लेवल तातूंत आमी हर एका प्रॉविन्सांत एक घालून हर एका प्रॉविन्सांत लीड करता. ते तिके आतां ह्या वर्सा बरें इल्लें पिकअप जालें कित्याक म्हळ्यार लास्ट 2 वर्सांनी कोवीड आसलें करूंक जावना. देखून तें वेचें काम जाता. देखून एक भुरग्यां वट्टू आनी तांच्या पेरंटान एडॉलसंट एम्पावरमेंट हे दोनी विशय आनी ताचोच विशय जावन आमच्या सेंटरांत आमी पेरंटल हेल्पलायन करता. पेरंटल हेल्पलायन म्हळ्यार आतां एका पेरंटाक एक भुरगें एका रितीन नडतें आसा, एका रितीचें नडतें आसा, एका रितीन चलता भुरगें. त्या नडत्याक कितें करीचें म्हणून त्या आवयक गोत्तू ना, ह्या बापायक गोत्तू ना. घरांत एक भुरगो ड्रग्स कान घेता जावंक पुरो, एक भुरगो शिकोवंक मन करिना, हट्ट जाता. ल्हान भुरग्यांचे समस्या दुसरे, व्हड भुरग्यांचे समस्या दुसरे असले पुरो आसतात. ते जाल्यार तांकां पेरंटिंगांत सलाह दिवंक एक आमचें फोन लायन आसा. ताका तांणी कॉल केल्यार आमी तांकां फोनार मार्गदर्शन दिता. सहायवाणी बरी आपुणूय तांकां कावन्सिलींग करता, भुरग्यां कडेन उलयता. तें एक आमचें काम आसा, तशें आमी करता. सिस्टर मस्त खुशी जाली तुमच्या सांगात उलोवंक बसलो. म्हाका कसो वेळ पाशार जालो म्हणून गोत्तना आमचे दिव्यावाणी लायव्हाचे विक्षकी हे एक अमोलीक संदर्शन ते आस्वाद करून आसात आनी निजाकी वरती जाणवा ह्या संदर्शनांत तावन वरती माहेर त्या संदर्शनांत तावन ते घेवन आसात. तर सिस्टर आमच्या दिव्यावाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकांक प्रत्येक जावन युवा जणां विशांत भुरग्यां विशांत कितें संदेश दिवंक तुमी आशेतात? ओके, युवजनां विशयांत आनी भुरग्यां विशयांत मुख्य जावन पेरंटांक, ओके, पोशकांक तशेंच टिचरां, मस्त जाणां टिचरां विक्षण करता जावंक पुरो. भुरगेपणार आमी कितें तांचे सांग कशें आमी तांचे सांगात आसता तें तांच्या जिणी बोर आसता. तांकां बरें मार्गदर्शन दिल्यार जिणी बोर आसता. आतांच्या कॉम्पिटेटीव वर्ल्ड, मस्त स्ट्रेसफूल वर्ल्डांत घरा हर एकी मेळना. तें आमी इस्कॉलांत भरती करीचें. इस्कॉल शिकपा साल मात्र न्ही, ते जिणये शिकपा साल. ते देखून ते हर एक मेळचे बरी हर एका टिचरान पळयचें. आयचे भुरगीं मस्त हुशार पूण वॅल्यू सिस्टमांत मस्त फाटीं पडटात. ते वॅल्यू सिस्टम खंय पुरा घराना ते हाडूंक आमी प्रयत्न करचे. घरांनी पेरंटींग इज द फस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. तांकां शिकप, तांकां व्हडलें दिवचें, नॉट द फस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. पेरंटींग इज द फस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. ती रेस्पॉन्सिबिलिटी करूंक काजरा ते दाळा तांणी बसवणी दिल्ली, रेस्पेरा ते दाळा बसवणी दिल्ली ती करूंक. ते देखून ताका मस्त आमी प्रामुख्यता दिवचें. भुरग्यांची मानसीक वाडावळ जायनासतना ताची उरली पुरा वाडावळ जाल्यार भुरग्याचें काळीज वाडावळ, एक मोगाळ काळीज, एक बुक्सूंचें काळीज, एक वांटून घेवचें काळीज, मौल्ल्यान त्या भुरग्याक तें हें नासतना बिहेवियर चेंजींग साध्य ना. फाल्यां सकाळीं आमी सारकास केल्यार भुरगें समाज जायना. फाल्यां सकाळीं म्हज्या भुरग्यान म्हाका पळयचें, म्हाका करीचें म्हळ्यार तें जायना. आज ल्हान आसतना तूं कशें भुरग्यां थंय आसताय तें मस्त इम्पॉर्टंट. अनेक संदेश हांव म्हजी बरी एक धर्मीक जावन आसल्यान एक मिसावाक आमी येता म्हूण सांगल्यार
त्या मिसावा थंय कंप्लीट कमिटमेंट कितें येवं दी म्हणजे मिसांव ते दाडा चेंज जाता हांव बरो अवकाश आशिल्ले कडेन या बरी सवलत आशिल्ले कडेन वेता म्हळ्यार क्रिस्ताचें मिसांव जायना म्हजें मिसांव जायत पूण क्रिस्ताचें मिसांव आसल्यार हर एकडे कश्ट आसात पूण क्रिस्त संगी केदाळे आसता हर एका कश्टा फाटल्यान देर इज अ वे गॉड प्रोवायड्स अ वे देर इज ताका डावटूच ना आनीक मस्तपटी आमी क्रिस्तांव संस्थांनी आनी आमकां बगचें पयशे नात तुका काम करूंक म्हण आसा आनी कामांत तुका संपूर्ण मेतेर जाताय आनी तुजें कंप्लीट कमिटमेंट थंय आसा आनी तूं सोम्याच्या मोगा खातीर आनी ताच्या राजा खातीर करताय यू वील नेवर लॅक एनी मनी एनी रिसोर्स ते म्हजे एक्सपिरियन्स 26 इयर्सांनी ओके कोण म्हणी एक बरो समार्यागार येता कोण म्हणी एक आंज आमच्या फाटल्यान आसा मस्त खुशी जाली निजाय की आज आमकां वरतो संतोष हांव परत रिपीट करना आज आमकां वरतो संतोष कित्याक म्हळ्यार आडू म्हणटा तो सोंपिल्ला सिस्टर दुलसिनान दिनातली सेवा ना म्हणून घेवन म्हाका आज कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार तुमी विविध शेतांनी ती सेवा दिल्यात सोम्याच्या नांवी आनी बरेंपणाक तुमी तुमकांच समर्पिला आनी हे आमचें समर्पण म्हणलें कार्यक्रम निजाय की वर्ते अर्थभरीत कार्यक्रम जावन आज तुमच्या संगी आमी हांगासर आमच्या विक्षका मुखार आमी हांगासर तें सादर केलां मोगाच्या विक्षकान निजाय की वर्तो संतोष आज सिस्टर दुलसिना संगी आज आमी हांगासर आयल्या तिची वावंट मिनत आमी तुमचे संगी वांटून घेतली ह्या वर्त्या एका मिसावाक तुमचो पाठिंबो वर्त्या गरजेचो कितेंय तरी बऱ्या मनान ह्या मिसावाक तुमी कुमक करूंक तयार आसात जाल्यार खंडीत तुमकां आमी वर्तो अवकाश हांगासर वदकसून दिता गरजेचे बँक डिटेल्स आमी हांगासर तुमच्या मुखार दाखयता तुमी तुमची फूल ह्या पाकळी ह्या वर्त्या मिसावांक दिवन सोम्याच्या मिसावांत वांटेली जावन आदार जायचे म्हूण आमची एक विनंती मोगाच्या विक्षकान येदोर पर्यंत दिव्यवाणी लाईव्ह कार्यक्रमांत आमचे संगी तुमी सहभागी जाल्ल्यात आनी तशेंच आमच्या सोमेस्तांच्या नांवी सिस्टर दुलसीन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा अशेंच तुमचो मिसांव वावर मुंदरून वचून दी दिसान दीस तो चड आनी चड जावन दी सोमी तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून दी मोगाच्या विक्षकान आमच्या चॅनलाचे हे सोबीत कार्यक्रम हेरा संगी तुमी वांटून घेया आमच्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा आनी तशेंच हे भोव आपुरबायेचे कार्यक्रम हेरा संगी तुमी शेअर करा येदोळ पर्यंत आमच्या संगी आसल्याक बरल्या काळसान हांव विनोद गांगोळ्ळी म्हणटा देव बरें करूं.